राती हांव सदांच खंयसरी मागणे करूंक वयता आनी देवाचें उतर दिवंक वयता नाल्यार हांव सदांच मागणे करता देवा लागीं. आनी राती अशेंच हांव मागणेन आहलो, देवाक सांगलें ह्या घरान वयताना म्हाका कितें तरी दी की ह्या घरान गेल्या उपरांत तेंचो भावार्थ वाडोवन. आनी जेन्ना आयज हांव म्हाजी गाडी खूब दीस जाले सर्विसिंगाक घातली, गाडी म्हाजी सारकी नासली म्हणटकूच हांवें ती सारकी करपाक दिली, कित्याक खूब भोंवता म्हणटकूच सर्विसिंगाक दिली. ती आयज म्हाका राती मेवली म्हाका म्हणटकूच हांव येयलो आनी हांव म्हाज्या गाडयेचें मातशें म्हणलें गाडी धुवन बा घेवया वचपाक जाय. पूण राती हांव देवाशेन उलयलो तेन्ना हांव गाडी म्हाजी घेवन गेलो व्हील अलायनमेंट करपाक. गाडी फूल रिपेर केल्या उपरांत तेजें म्हणलें अलायनमेंट करून घेवया. आनी जेन्ना व्हील अलायनमेंट करून गेलो नाल्यार एक हिंदू चेडूं जे म्हाका आपणाचो डॅडी म्हणटा, आनी तेणें म्हाज्या बायलेक राती मॅसेज धाडलेली की फाल्यां आपूण पापाक मेळोंक येता म्हणून. तर हांवें ताका सांगलें हांव वयता गो म्हटलें, मातशी गाडी दाखयता, ते येयल्या उपरांत तूं म्हाका सांग. पूण तेन्नाच म्हाजी गाडी ताणें त्या रॅम्पार घातलेली आनी तो चॅक कर. आनी ही येताना हें चेडूं ताका एक बायल मेवली. आतां देव सगळें घडटा, कित्याक हांवें राती मागला तेशें. आतां ही बायलेक हांवें 2-3 म्हयन्या आदीं पयलें देवाचें उतर दिल्लें. आतां ती नको ती आमगेर येता आनी ती वयताली हॉस्पिटलांत. आनी हें चेडूं म्हाजें आमगेर येता पळय तेन्ना ते बायलेक सांगता तूं हॉस्पिटलांत वचपाची आनी गरज ना, तूं आपणा बरी यो, आपूण तुका व्हरता म्हाज्या पापाशी आनी पापा तुजेर मागणें करतलो आनी तूं बरी जातली. म्हणटकूच ती येयली आमगेर घरा आनी तेणें म्हाका फोन केलो. आतां हांवूय वचना, ती म्हणटा एक बायल येयल्या म्हणटा, आपूण ताका घेवन येयला, तूं तेजेर प्रेयर कर. म्हणटकूच हांव म्हाजे गाडयेचें जालें 10 मिनटांनी काम कंप्लीट जालें. तेणी पवित्रात्म्यान तें फास्ट केलें म्हाजें काम. 10 मिनटांनी तेणें अलायनमेंट केलें आनी वच म्हणून लागलो. हांव गेलो घरा. नाल्यार ही बायल थंयसर येयल्या, म्हाका उगडास येयल्या. हांव देवाचें उतर दिताना ही बायल एका जाग्यार हांव देवाचें उतर दितालो, थंयसर येयल्ली पळय ती. आनी म्हाका उगडास येयलो ते बायलेचो आनी ती म्हाका पळयली आनी ते एक उगडास येयलो म्हाजो. सांगपाचें हें, हांव जेन्ना ते कडेन उलयतालो, आतां हिंदू बायली कोण जेजू क्रिस्तांव ती बिलीव करता आनी जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून 5-6 म्हयने जाल्ले तिका. आनी ती आतां आमगेर येयल्या तेन्ना आपणाची घोवाची गोंयाकी दिताली. तेजो घोव ऑलमोस्ट अर्देवर मरण डिक्लेअर केल्लो, ताका आजिलोन घोव तेजो मेलो म्हणून. चादर बा तेजेर उडयले, घोव मेलो म्हणून डिक्लेअर केलें. आनी ही मागता आनी तेन्नाच ती जेजून येयल्ली आनी ही मागता जेजू लागीं, जेजू तूं आपणाचो एकलोच आदारी, आपणाक घोव आहा आनी कोण ना. आनी ही बायल मागता देवा लागीं आनी हय मागता सडनलीच तिका भितरल्यान आपयता कोण तरी. ती मागता कोण, जेजू तूं म्हाज्या घोवाक बरो कर, तुका पदवी आसा, म्हाज्या घोवाक परत दिवपाक म्हाका. आनी ती मागता भितरल्यान तिका अद्देवरान कोण आपयता. ही सायडीक सरोन मागता ती, अद्देवरान तिका आपयता. नाजाल्यार अद्देवरान एक डॉक्टर येयला आनी हो डॉक्टर तिका चॅक करपाक गेला, तो मेला अशी. हो डॉक्टर ताका चॅक करपाक गेला आनी डॉक्टर ताका चॅक करता आनी तेज्या हाडाक दामता, हो मनीस चिंता. भाव भयणानो सांगूंक सोदता ते हे बायलेन मागलें. तो येयल्लो, तो डॉक्टर येयल्लो फिजिकलान आसतलो पूण येयलो तेज्या वरी देव. आनी देवान ताका जेन्ना 2दा तेणें प्रेस करिना फुडें हो मनीस बरो जालो. भावाक पळया भाव भयणानो हे हिंदी भयणीचो 2-3 म्हयने ती जेजू क्रिस्तान येयल्ली, देवाशी रडली, तूं आपणाचो दी आनी तुका पदवी आहा म्हाज्या मेल्ल्या घोवाक चितो करपाक. आनी तशेंच घडलें. हें आयकना फुडें म्हाका, हांव रडटा, म्हाजें चेडूं रडटा. चेडूं म्हणचे हे आतां येयला पळय ते रडटा, दोगांय आमी रडटात आनी आमी म्हणटात देव कितको बरो. आनी हे टेस्टमनी दिवपाक जाय म्हणून ती म्हाज्या घरा पावल्या. तिका खबर ना ती बायल कोण ती, म्हाका खबर ना कोण येयल्या पळय ती घरा वयर, आमकां दोगांय खबर ना. पूण देव भाव भयणानो दाखोवन दिता. कित्याक हांवें देवाक म्हटलें देवा एक भावार्थाचें उतर दी,
जे हांव हांगर वचोन सांगतलो आनी तेंचो भावार्थ वाडयतलो. आनी अशें घडलें. आनी जेन्ना ती थंयसर येयल्ली तेन्ना म्हणटू तेज्या घोवाक तांकां जेजून येवन 2 वर्सां जालीं आनी ती अश्यो मिटिंगी अटेंड करताली. म्हणटच जेन्ना ती थंयसर येयल्ली तेन्ना तिचें भांगर चोरिल्लें चोरांनी आनी तिका रावपाक जागो नासलो. लोक ती म्हाजीशी येयली आनी म्हणूंक लागले आपूण म्हणूंक सारकें त्रासाना. आपणाशें म्हणूंक लागले कांयच ना, पयशे ना, कांय ना, कांयच ना म्हणूंक लागले. आनी हांवें तिका बरोवन दिलें, हें तूं म्हूण, आनी तुजे पयशे तुजें भांगर सगळें तुका परत मेवतलें. हीं उतरां तूं म्हणत राव. आनी ती आयज म्हाका सांगता 200 रुपयांक म्हणटा आपणाक कोणें घर भाड्याक दिलां. भाव भयणानो 200 रुपयांक कोण घर भाड्याक दिता? 200 रुपयांक तुका कोण घर भाड्याक दिता? आपणाक म्हणून 200 रुपयांक घर भाड्याक दिलां. तुवें आपणाक उतर सांगलेलें म्हणून ते आपूण म्हणत रावली ते 200 रुपया ना घेता म्हणून लागले. पूण आपणाक 200 रुपयांक घर भाड्याक मेवला, व्हडलें दिलां आनी सगळें आहा म्हणून. दुसरें म्हणूंक लागलें आपणाचें भांगर चोरून गेलेलें. तुवें देवाचें उतर दिलें, आपूण म्हणत राव. आपणाचें म्हणूंक लागलो चोर सांपडलो, आपणाचें सगळें भांगर सांपडलें आनी पुलिसांनी आपणाक सांगलें म्हणूंक लागलें हें मनशाचें काम न्हू, हें देवाचें काम. कित्याक म्हणूंक लागले हे सायडीतले चोर जे आहात ते बेलगांव ते सायडीतले ते आनी वगत करिना आनी ते व्हरतात आनी सोमते ते हिंका दिता आनी ते उलपान ते कवर करतात. तुका तुजें भांगर कंप्लीट मेवना. फर्स्ट टायम म्हणूंक लागल्यो ते पुलीस पासून अजाप जालें, तिच्या भांगर कंप्लीट तिका मेवलो. भावार्थाची उतरां हांव म्हणलां. तिसरी गजाल जाली. आतां जेन्ना हांव ती कडेन उलयतां हांव तिका आनीक तिचें कितें आसलें हांव तिका देवाचें उतर ते चेडवाक सांगता मराठीन बरय म्हणून. हांव सांगता तितकें मराठीन बरय आनी तें बरयता तिका हें म्हणपाक जाय, हें म्हणपाक जाय, हें म्हणपाक जाय. आनी तेन्ना देव म्हाजेशीन उलयता तुज्या बॉल्सान कितें आहा तें खाली कर, तुज्या बॉल्सान कितें आहा तें खाली कर तिका दी. हांव आयकता म्हाज्या भितर आवाज देव म्हाका सांगता तुज्या बॉल्सान कितें आहा तें खाली कर तिका दी. आनी तिका ते सायडीन आवाज येता तुज्या कडेन कितें आहा तें काड आनी ताका दी. ती आयकता ते सायडीन तुज्या कडेन कितें आहा तें काड म्हाका दी आनी म्हाका आवाज येता काड आनी ताका दी. ते म्हणटा जेजू आपणाशें 500 रुपया आपूण ताका आनी कितें दिवं. आनी हांव जेन्ना म्हाज्या पर्सान हात घालता आनी म्हाजेशीन आहा म्हाका बायलेन कितें दिल्ले पयशे गाडयेक लागून तितकेय काडटा आनी तिका म्हणटा हे तुका दी. हितूंतले 1000 रुपया तुका हांव दिता, बाकीचे न्हू 1000 रुपया देव तुजेशीन उलयतलो तूं त्या मनशाक दिता, बाकीचे तुका. पूण हितूंतलो 1000 रुपया जो हांवें तुका कितें दिला पळय तितूंतलो 1000 रुपया तुका देव उलयतलो आनी त्या मनशाक तूं दी आनी देव तुका 100 पटींनी बेसव दितलो. पूण जेन्ना तियेन म्हाका 500 रुपया काडून दिले म्हाजी दुकां सावरना आली. कित्याक म्हाका तो वस्तुरीचो उगडास येयलो. बायबलान बरोवन आसलें, बायबलान बरोवन आहा किरेस लोक येता आनी आपणाचें घालता आनी एक गरीब बायल येता आनी आपणाशी हा तितके काडटा आनी म्हणटा तेन 2 आणे जोडलेले आसता, 2 आणे काडटा आनी ते देवाक घालता. आनी हो म्हाका जेन्ना तेन 500 रुपया आपणाचे काडले आनी म्हाज्या हातीन घातले तेन्ना हांवें केन्नाच अशें मागणें करूंक ना. हांवें म्हणलें जेजू हेणें 500 रुपया घातल्या आजून पासून बायबलान बरयलेल्या 100 वाटांनी तुवें पुत्तून दिवपाचें पूण एका तूं 5000 वाटेनी पुत्तून दी. कित्याक हेन आपणाचो भावार्थ दाखयला. आनी ना म्हणूंक लागले ब्रदर तुका हे घेवचेंच पडटलें हांवें म्हटलें हांव घेता. कित्याक म्हाका कळ्ळें सिस्टम ही हांव तुजें घेता 500 आनी हांवें घेतले भाव भयणानो. पूण कितक्यो एका दिसान कितक्यो देवान म्हाका कितके शिकयले हे हितून. भावार्थ दर आपणाक उलोवपाक आपूण तुमचें आयकपाक आसा, आपूण तुमचो देव. तूं जेन्ना म्हाका उलो करतलें तेन्ना आपूण तुजें आयकता. दुसरें जेन्ना म्हाका देव तिजेशीन उलयता देव म्हाजेशीन उलयता. म्हणजे देव आमचेशीन सदांच उलयता.
पूण आमचो त्या टायमार नियाळ आसना, पूण त्या टायमार तिचो नियाळ आसलो, म्हाजोय नियाळ आसलो. देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता, देव तुका कितें सांगूंक सोदता. भाव भयणानो, अशेंच घडटा. देव आमचेशीं उलयता, पूण संवसाराचो आवाज इतको वाडला की आमी हो देवाच्या उल्याक आमी आयकना. तिसरें हांवें पळयलें, देव म्हणटा दी आनी तुका आपूण दितलो. ही आवय खालती जाली, बरी एजीची आसतली, म्हाज्या मायेची एजीची आसतली ती, पूण देवान तिका कशी आमच्या घरांत हाडली, केन्ना हांवें तिका देवाचें उतर दिल्लें. देव कशें कनेक्ट करता सगळे डॉट्स, आनी देव जेन्ना तूं मागताय तेन्ना देव तुका उतर दितातूच. आनी दितात भाव भयणानो. हांवें म्हाज्या लायफान पळयलां, खंयच्याय जाग्यार हांव प्रीच करूंक वयता, हांव देवाक सांगता म्हाज्या तोंडांतलीं उतरां म्हाका उलोवंक नाका, तूं म्हाका सुचय, हांवें त्या जाग्यार वचोन कितें उलोवपाचें पळय तें. हांव टोटली 101% देवाचेर डिपेंड जावन येता. खंयसरूय हांव प्रीच करूंक वचों, हांव देवाक एवरी डे सांगता म्हाजी चिंतनां म्हाका सांगूंक नाका खंय वचोन, तूं म्हाज्या मनान कितें घालताय तें वचोन हांव सांगता. हांव तर म्हाजी चिंतनां वचोन तर सांगत नाल्यार हांव देवाच्या राज्याक काम करिना, हांव म्हाका फुडें करूंक सोदता. ताका लागून भाव भयणानो, हांवें पळयलां जितके टायम आमी देवाचें उतर घेता आनी देवाचें उतर उच्चारता तेन्ना देव आमकां आपणाच्या उतराक सांबाळता. आनी हे भाव भयणानो, आयजूय हांव तुमकां दाखोवंक येयला की देव कितको आमचो बरो आनी कितको आमचो मोवाळ. जेन्ना हांव सकाळीं उठलोलो आनी चिंतालो कितें हांव आयज भाव भयणानो हांगा देवाचें उतर दितालो, कित्याक हांवें देवाक सांगलां तूं म्हाका सांग. म्हाका म्हणूंक लागलो तूं एक पिक्चर काड म्हणूंक लागलो. आनी हांव गुगलाचेर गेलो भाव भयणानो, आनी हें पिक्चर हांवें आतां तें गुगलायले डावनलोड केलां. पयल्या दिसा देवान कितें केलें पळय तें. पयल्या दिसा देवान उजवाड उलयलो. दुसऱ्या दिसा देवान कितें केलें म्हणजे पयल्या दिसा हांगा वयर बरयलेलें आहा, डे 1 गॉड फॉर्म्स द क्रिएशन, म्हणजे रचना करता. कशी करता? उलोवन. उजवाड जावनी म्हणटा, पयल्या दिसा उजवाड जालो. उजवाड आनी कावूक देवान केलो पयल्या दिसा. दुसऱ्या दिसा देवान केलो तो उदीक सेपरेट केलें. हांगा वर जेनेसीस 3 आनी 5 कोणें तुमी वाचशात नाल्यार जेनेसीस 3 आनी 5 हें बरयलेलें आहा. देवान उदीक सेपरेट केलें, वयर सेपरेट सकयल सेपरेट. तिसऱ्या हितून ताणें धरती केली. 3 प्रॉब्लेम आसले जेन्ना देव हो संवसार घडटा तेन्ना 3 प्रॉब्लेम आसले. उदीक आसलें, धरतेक आकार नासलो, कावूक आसलो. 3य प्रॉब्लेम देवान हे उलोवन केले. पयल्या दिसा उजवाड, दुसऱ्या दिसा ताणें उदीक आनी हें सेपरेट केलें, तिसरे ताणें धरतेक आकार दिलो, उदीक सेपरेट केलें, धरती सेपरेट केली. चवथ्या दिसा आमी पुत्तून पळयता म्हणजे चवथ्या दिसा आमी पळयता देव पुत्तून उजवाड आनी कावूक करता. उजवाड म्हणजे सन करता, सुर्या करता आनी चंद्रीम करता. हे पुत्तून चवथ्या दिसा करता. पूण पयल्या दिसा उजवाड उलयलो, उजवाड आनी कावूक. पूण आतां तो थंयसर तुका दिसता पळय तो विजिबल सन क्रिएट करता, विजिबल मून क्रिएट करता, विजिबल सारको तुका दिसता पळय तो. ताका पळोवन तुजी वाट चलपाच्या आदल्या काळार लोक कितें करतालो, दिसाक पळोवन चलतालो, जावं मुनाक पळोवन चलतालो, स्टारांक पळोवन चलतालो. हे आमचे जेन्ना आंजबोड हे आमचे 3 किंग्स येतात पळय तेन्ना ते स्टारांक पळोवन येतात. स्टारां दिसता तांकां, ते स्टारांक पळोवन ते येतात. स्टाराक पळयतात आनी ते येतात. म्हणटो तेका लागून देवान ही स्टारां आनी मून हे क्रिएट केलो. 5व्या दिसा भाव भयणानो, हांवें तुमकां म्हाका उगडास ना, हांवें हांगा सांगलां जाल्यार 5व्या दिसा जेन्ना ताणें हुकूम घातलो तेन्ना उदकाक हुकूम घातलो. उदकान सान येवनी सगळे नुस्तें खुबे हे सगळे जे उदकान रावतले पळय ते, आनी उदकान सान सुकणीं, उदकान सान सुकणीं येयल्या. आनी आमी जायते जाणां कितें चिंता की सुकणीं धरतेर कित्याक बाकीची सगळीं जनावरां धरतेर सान येयल्या, पूण सुकणीं जी आहा ती उदकांतल्यान येयल्या, उदकाच्या धरतेंतल्यान येयल्या.
आनी ताका लागून सगळीं सुकणीं पिवपाक हुशार, सगळीं सुकणीं पिवपाक हुशार. आनी 6व्या दिसा तेणें जनावरां केली आनी मनीस केलो. ही आमची 6 दिसाची रोचणां. कित्याक सांगता भाव भयणां, ही रोचणां कित्याक हांव एक्सप्लेन करता. जी 6 दिसाची रोचणां आहात ती सगळी देवान उलोवन केली. खंयसरूच देवान अशें करूंक ना की आपणान आपणाच हात घातलो आनी ती करून हाडली. पदवी तेणें दाखयली उतरांचेर. पदवी तेणें दाखयली उतरांचेर. म्हणटच आमचे पदवी जी आहा 100% आमच्या तोंडान आहा. आमी कसली उतरां उलयता ती 100% आमच्या तोंडान आहा. आमी कितें चिंता की पदवी देवा लागीं आहा ना, देवान पदवी ह्या संवसाराचेर तुका दिल्या. ह्या संवसाराचेर देवान पदवी आमकां दिल्या. जेनेसीस 1:28 काडशी. कोण वाचता बायबल बरो नेटान? कोण एकलो वाचा, कित्याक देवाच्या उतरान हाडलेले कळपाक जाय न्हू. एकलो नेटान वाचा. ब्रदर तूं बरो नेटान वाचतलो? जेनेसीस 1:28 पहिलाच चॅप्टर. Chapter 1 verse 28. बस आनी वाच. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, पितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, उतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. म्हणटच दोनीपण कोणाक दिला? धरतेचें मनशाक दिला. आनी मनशाक दिला म्हणटच देव म्हणटा आपणें तुका दिला. हे धरतेचो राजा तूं. धरतेचो राजा तूं. आनी आमी कितें चिंता? आमी ऑर्डिनरी मनशां म्हणून. पूण भाव भयणांनो, देवाक आपणाचें उतर राखपाक मारयेच्या कुशव्यान ह्या संवसारान येवचो पडलो. कित्याक ताणें अधिकार तितक्या म्हणसर मनशाक दिल्लो, वाडात आनी चोडात. आतां वाडटलोय आनी चडटलोय ना जाल्यार कोण जावं? घोव बायलां जाय. आनी घोव बायलां एकठांय जाता तेन्ना वाडटलोय चडटलोय, नाल्यार दुसरी आनी पर्याय ना. दुसरी आनी वाट ना तुका वाडपाक आनी चोडपाक. तुका घोव आनी बायलूच जाय वाडपाक आनी चोडपाक. आनी तो हुकूम देवान दिला, तुमी वाडात आनी चोडात. आनी जेन्ना तुमी वाडटात आनी चोडटल्यात हे धरतेचेर तुमकां अधिकार. ताका लागून भाव भयणांनो, देवान संवसार उलोवन रचलेलो, आपणाच्या उतराचेर आड वचपाक जायना म्हणून देव कितें करता? मारयेचो कुसवो चूज करता. नाजाल्यार देव तो तेव्हा कसोच येवंक जायनाहलो. पयलो आदाव कसो येयलो? पयलो आदाव 1:26 म्हणटा. 1:26 वाच सिस्टर. तुमचो वयर एक लायन, 2 लायनी. 26. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो. कोणे म्हटलें? देवान. देवान म्हटलें. फुडें कितें? आमच्या रुपाचो. आमच्या रुपाचो म्हणजे कोणाचो? सारक्याचो. आमच्या रुपाचो म्हणजे कोणाच्या? देवाच्या. बाप, पूत, पवित्र आत्मा. कित्याक आमच्या म्हणटा तो. आमच्या म्हणजे एक न्हू. आमच्या म्हणल्यार सुबेज म्हणटकच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आमच्या रुपाचो
आमच्या सारक्याचो आमच्या सारक्याचो म्हणजे देव आत्मो आमी कोण आमी आत्मे आमचो तो आत्मो एक कुडीन ना कुडकावर देव कितें म्हणटा ही कूड आपणें तुका त्या संवसाराक लागून दिला ह्या संवसारान चलपाक कूड जाय म्हणटच ह्या संवसारात चलपाक देवान आमकां एक कूड दिल्या पूण कोणाच्या रुपान रचल्या आपणाच्या म्हणजे देव आत्मो आमी आत्मे आनी आत्मो मरना देव मरचो ना म्हणटा तेका लागून म्हणटा कितके इम्पॉर्टन्स ह्या उतराच्या भाव भयणांनो मनान दवर देव केन्नाच मरचो ना रोचणार देव इटर्नल आनी तो म्हणटा तुमी इटर्नल एक तर तूं देवा लागीं वयतलोय एक तर तूं देवसारा लागीं वयतलोय पूण तूं इटर्नल तुजो आत्मो मरचो ना आपणें जे रोचणां केल्यान ती आपणा भाशेन तूं मरचोच नाय एक तर तूं देवसाराच्या राज्यान वयतलोय एक तर तूं देवाच्या राज्यान वयतलोय आत्मो इटर्नल म्हणचो साशणीक आत्मो मरोना भाव भयणांनो तेका लागून ह्या आत्म्याचेर आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसपाक जाय हे कुडीचेर न्हू आमच्या आत्म्याचेर आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसपाक जाय आनी तेका लागून देवान हांगर अधिकार कोणाक दिलो देवान म्हटलें आमचे भाशेन आपणा भाशेन आमकां रोचल्यान भाव भयणांनो आमी ऑर्डिनरी मनशां न्हू आमी कावळे न्हू आमी सुकणीं न्हू आमी नुस्तीं न्हू आमी देवाच्या रुपान आहा आनी आमची किंमत देवान वरती घातलेली आमी तेजे मेन आख्खे रोचणेन तर भाव भयणांनो इम्पॉर्टन्स सगळ्यान तर आसा त्या जावन आसा आमी मनीस आपणा भाशेन रचले आनी आपणाची पदवी ताणें आमच्या भितर घातल्या 1 इंच पासून उणी ना भाव भयणांनो तूं चिंतशी देवान तुज्या कडल्यान 1 इंच पासून उणो करूं जितके आपणाचो चेड्याचो मोग केला तितको मोग तो आमचो करता 1 इंच पासून हांव तुका देवाच्या उतरान दाखोवंक शकता की जितको ताणें आपणाच्या पुताचो मोग केला ताणें आमचो तितकोच मोग केला एक इंच पासून जेजूचो सुबेज न्हू 1 इंच पासून आमचो उणो नाजाल्यार जॉन 3:16 कितें म्हणटा तें पळय हे कंप्लीट करुया सिस्टर मागीर जॉन 3:16 आनी हे कंप्लीट करुया तें वाच आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर समुद्रावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाच्या मनजातींचेर सगळे रानवटी जनावरांचेर आनी पृथ्वीचेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवन आमकां दोनीपण दिलां हें चलोवपाक आमकां म्हणटा तो तूं आपणाची रचना तुज्या कडल्यान आपूण कांयच उणें धरचो ना तुका कांयच हांव उणें करचो ना तुजो हांवें इतको मोग केला की तुका हांवें म्हाज्या मोगान भरलेल्या आनी तुज्या कडल्यान म्हाका कांयच उणें धरूंक नाका पूण आमी सजमोंक ना आमच्या देवाक आमच्या त्रियेक देवाक आमी सजमोंक ना मारयेन बसून सलमल्या भाव भयणांनो आमी मारयेक बसता पूण आमकां खबर ना मारयेन उतरां उलयल्या पळय ती तूं मारयेन उतरां उलयल्या तूं उलयशी तुजें जिवीत तेंच आसचें कित्याक मारयेन व्हरतो जागो देवाच्या उतराक दिलो पयले मारयेच्या तोंडांतले उतर जे भायर सरलां तेका लागून जेजू तिचे कुडीन येयलो पयलें उतर जे मारयेन आपणाच्या तोंडांतल्यान उचारलां मागीर वयतलो हांव मारयेचे शिकोणेचेर हांव मागीर वयतलो आतां वयतलो थोड्या टायमान पूण तुका हांव दाखोवन दिता हांगर देवान आमचो कितको मोग केला पळय आमचे कडल्यान 1 इंच पासून उणें धरूंक ना साम्स 82:6 सांगता कितें जेजू आमचें चिंता पळय तें साम्स 82:6 जेजू आमचें कितें चिंता पळय
ती सोदता म्हणसर हांव सांगता तुमकां. साम्स 82:6 अशें म्हणटा, ह्या संवसाराचे तुमी देव. हांव म्हणना, देव सांगता ह्या संवसाराचे तुमी देव, सगळ्या वारत्या देवाची भुरगीं. म्हणजे तो कितें म्हणटा, आपूण स्वर्गाचो देव आनी ह्या संवसाराचो. पूण थंयसर जी आसता ती कॅपिटल ना, कॅपिटल जी ना ती धाकटी जी आहा. म्हणजे ह्या संवसाराचो आपणें तुका अधिकार दिला. सांगूंक सोदता तो अधिकार दाखोवंक सोदता. म्हणजे राजाचो भुरगो कोण आसतलो? आमचो जेजू राजा, आमचो राजा. आमी कितें म्हणटा, द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द आल्फा एंड द ओमेगा. आमच्या सुरवात आनी शेवट, राजांचो राजा अशें आमी म्हणटा न्हू. राजांचो राजा, शेवट तो सुरवात आनी शेवट, राजांचो राजा. आमी अशें देवाचें उतर सांगता आमकां तो, आनी आमी तेंच म्हणटा. गावलें सिस्टर? साम्स 82:6 वाच. तुम्ही देव तुमचे सगळे भोव व्हडते देवाचे पूत अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. कितें म्हणटा? हांव म्हणना. नाजाल्यार कितें चिंतलें तुमी? वो आनी कितें सांगता? ना, देव आपुणूच म्हणटा. तुमी देव म्हणटा. हे म्हणजे देव म्हणजे राजा. हांव सोदता तो आमकां देव म्हणना, तो म्हणटा तुमी राजा ह्या संवसाराचे. कित्याक हांव राजा स्वर्गाचो. तुका हांवें हो संवसार दिला तुजें राजपण चलोवपाक. तुज्या भितर हांवें ती पदवी घातलेली आहा. तुका रचला हांवें हो संवसार. पयलो संवसार रचलो, तुका मागीर रचलो आनी तुका अधिकार दिलो. पयलो मनशाक रचूंक ना भाव भयणानो. देवान 6व्या दिसा मनशाक रचलो, कांयच ताका उणें करूंक ना. सगळें ताका तयार केलें आनी मागीर मनशाक रचलो. इतको देवान आमचो मोग केलो. इतको देवान आमचो मोग केलो की तेणें पयले 6 दिसान मनशाक गरज आहा तें रचलें आनी 6व्या दिसा मनशाक रचलो. एक दीस पासून ताका कांय उणें पडोंक जायना. इतको देवान आमचो मोग केलो. मागीर जॉन 3:16 कितें म्हणटा तें पळोवया. हितून या. आनी हितून आनी एक उतर आहा जे देव आमकां सांगता. साम्स 115:17 म्हणटा, आपूण स्वर्गाचो देव, ही धरती आपणें तुका दिल्या. देवाची जायतीं उतरां आहात जी तुका सांगता हें आपणें तुका लागून केलां. आनी हांगर तुका हांवें केला गरीबसाणीन जेवपाक. जॉन 3:16. जॉन गॉस्पल जॉन 3:16. जॉन 3:16 अशें म्हणटा, देवान आमचो इतको मोग केलो की आपणास एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण तेजेर स्वत मानता तो मरचो ना, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळटलें. वाच सिस्टर. जॉन 3:16. घडीक 15च्यान स्टार्ट जाता जायता थंयसर. मातशें कोंकणीन मातशें फाटीं फुडें जालां. जसो मोइसेसान अरण्याचो दूत हय, तेजे सकयली लायट. तसो देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें तुका बाबार देंवतल्या म्हूण समजता शास्त्रीक जिवीत मेळचें म्हूण. देवाची येवजण खरेंच ताचेर बावार देंवतात ते दर एक मनशाचो नाश जायना जावं. पूण ताका शास्त्रीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो कोणाचो मोग केलो? कितें म्हणटा? कोणाचो मोग केलो म्हणटा? संवसाराचो. कितको मोग केलो म्हणटा? जितको ताणें आपणाच्या पुताचो मोग केलो तितको संवसाराचो मोग केलो. म्हणजे आमचो मोग उणो करूं. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही सेंट हिज ओन्ली बिगॉटन सन. देवान इतको संवसाराचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच मालगोट्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. म्हणटकूच जितको जेजूचो मोग केला तितको भाव भयणानो जेजून आमचो मोग, आमच्या सर्गीच्या बापायन आमचो मोग केलो. जितको जेजूचो मोग करता तितको सर्गीचो बापूय आमचो मोग करता.
तेका लागून थंयचो देवाच्या उतर म्हणटा इतको संवसाराचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो, मालगोड्या पुताक। एकलो पूत जो आपणाचो आसलो तोच काडटा आनी ह्या संवसारान तो वखता बाब येना। आनी अशेंच जाय तेका की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलेले। तो म्हणटा हो स्वर्ग आनी संवसार आपल्यान तुका रचला, ह्या स्वर्ग आनी संवसार रचला हांवें हो उलोवन रचला आनी हीच पदवी हांवें तुज्या तोंडान घातलेली आहा, तूं उतरां सारकी उलयनाय म्हणून तुका तें मेळना। तो म्हणटा तूं म्हाजें उतर तुज्या तोंडान घाल, म्हाजें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उलय, घडोवन हाडपाचें काम म्हाजें। आनी हांव तुका मारयेच्या एग्जाम्पलान दाखयता, जेजून देवान घडोवन हाडलें वना, मारयेन उतर उलयल्यार देवान घडोवन हाडलें वना। एग्जाम्पल दिता, आमी ह्या लुकान या आनी लुकान पळोवया आज बडवो येवन मारयेक कितें सांगता पळय। आनी फाटल्या दिसांनी हांवें ही शिकवण मारयेचेर हांवें 4 व्हिडियो केल्ले मारयेचेर, कशें मारयेन देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिलो पळय तो। आमी या उंचडल्यान स्टार्ट करुया सांगता। लूक 1 Luke 1:26 सिस्टर वाच। Luke 1:26 लुकाचो पयलो चॅप्टर 26वी वड। मारयेचो एग्जाम्पल कित्याक घेता बाब येणारो, कित्याक आमी सगळीं जाणां मारयेचो मोग करता, म्हणटच मारयेचो एग्जाम्पल घेवया आनी मारयेन देवाच्या उतराक कितको व्हडलो जागो दिलो तो पळोवया। 3 तर दिला जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांव तर मारयेचो मोग करता नाल्यार मारी जिवीत जियेला तें आमी जिवीत जिवंक जाय। आमी कितें करता? मारी जियेला तें जिवीत आमी जिवंक सोदिना, पूण मारयेचोय आमी बजप करता, पूण जिवीत ती जियेल्या ती जियेना। मारयेन खुरीस जेजू खंयच्या आवयक आपणाच्या फुड्यान पांयन मारलेले बरें दिसता। पांय आपणाच्या भुरग्यांक जेन्ना मारता, पांय आपणाच्या भुरग्यांक जेन्ना मारता, मायचें कांयच कितें जाता? तुटता। खंयची माय आसो, कितकी माय ती आसो, पूण पांय मारता नाल्यार ती मदें सरता। जेजू खुरसार मारता, सगळें सोडून एकूच शीस आसता। 11 शिसांतले एक शीस आसता, 12वो म्हणटू जुदास मेल्लो आसता त्या टायमार। मारी पळयता आपणाच्या पुताक खुरसार, एक उतर उलयता, एक उतर आड उलयता, एक उतर आड उलयता। कित्याक? तिका खबर आसता आदलो करार वाजलेलो आसता, पाद्री घराण्यांतली आसता, तिका खबर आसता आनी तिका सांगलेलें आसता जेजू आज बडव्या की तुज्या कुशियान जो जल्मता तो जावन आसा व्हडलो देवाचो पूत, हें तिका सांगलेलें आसता आनी ती सांबाळता, ती आड उलयना थंयसर, आपूण सोंसता। आनी तेका लागून कालचें रिडींग तर तुमी वाचला, कालचो गॉस्पल तर वाचला, नाल्यार सिमोन तिका सांगता तुका सुरी तुज्या काळजान वयतली। आयज जे गॉस्पल आहलें पळय तितून आहा, तुजी सुरी तुज्या काळजान वयतली, ती सुरी तुज्या काळजान वयतली। तो सांगता तिका पयलें जावच्या पयलीं तुज्या पुताक खुरसार मारतलें आनी त्या टायमार तुज्या काळजान सुरी वयतली। कोणाक पळोवंक जातलें बाब? आयज पासून तर तूं उतरा प्रमाणे तूं नियाळ कशी जेजू कितको कोश्टालो तो आमकां आजून पासून दुखता। आनी त्या आवयचें कितें जालां आसतलें जेन्ना तेणें आपणाच्या पुताक खुरसार पळयला पळय तो।
तेजेर आमचो नियाळ ना भाव भयणा. आमी बेश्टीत पोसता तोंडात मिसाक पासून वयता भाव भयणानो. तूं तर बारीकसाणेन मीस आयकशी, बारीकसाणेन तुजो नियाळ तर उतराचेर तूं मीस आयकशी जाल्यार मीस आयकता तूं घरा येता म्हणसर तुजी कुडीन कसले दुयेंस रावंक शकना, रावंकच शकना. पूण आमकां मीस कितें जाला सदांची आपले आयकले अधिकारान थंयसर म्हटलें सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो, तुवें म्हणटाय तुजेय सवे आसो, पूण तूं नियाळ करिनाय. तो तेजे पयले कितें म्हणटा पळय ते तूं नियाळ करिनाय. कितके टायम तो म्हणटा हे उतर, कितके टायम तो हे उतर म्हणटा. ह्या उतराक कितें मिनींग आहा? बारीकसाणेन तो तूं सुजमशी नाजाल्यार कोण पळय इगोचेन भितर वयता तो दुयेंस घेवन भायर येवंक शकना तितकी पदवी त्या उतराक. आनी मीस केन्ना आयकता हे सायडीन ते सायडीन पळयनाकान भाव भयणा दोळे धाप हांव कोत्ता तें सांगता. हांव दोळे धापता आनी पाद्री कितें उतर उलयता तें आयकता आनी तें उतर मागीर तुजेशीन उलयता. मिसाक गेलोय फॉर्मेलिटी करपाक गेलोय नाजाल्यार तूं देवाच्या मोगाक वचोंक जाय. तूं मिसाक गेलाय कित्याक तो कायदो, मिसाक वचना नाजाल्यार पातोक म्हणटकूच तूं पातोक एवॉयड करपाक गेलाय मिसाक देवाच्या मोगाक वचोंक जाय. आनी हांव तुका खरेंच सांगता तूं तर दोळे धापून तर तूं मीस आयकशी, सायडीक हे ते सायडीन पळयनासतना तो तूं मीस आयकशी. हांव तुका बरोवन दिता तूं घरा कडेन दुयेंस घेवन येवंकूच शकना. इतकी त्या मिसान पेकोवणी दिवपाची मांडणी आहा. कित्याक देवाक उबारताय तूं. मीस देवान इन्स्टिट्यूट केल्ले. क्रिसमस म्हणजे तुमकां खबर आहा क्रिसमस कित्याक म्हणटा पळय तो. आतां तुमी इतकी वर्सां क्रिसमस सेलेब्रेट करता. म्हाका एकल्यान बसून सांगपाचें क्रिसमस हें उतर कितें पळय तें तुमी एक्सप्लेन कर. ना क्रिसमस कित्याक म्हणटा तें सांगपाचें. क्रायस्ट जल्मलो तो दीस, मेला तो दीस इस्टर. क्रिसमस इज द बर्थ ऑफ क्रायस्ट. कोणा तुमचे रॉंग आन्सर ना पूण क्रिसमस कित्याक म्हणटा तें सांगपाचें. आतां आमी वयता न्हू, आमी सगळीं इगोर्जेन वयता. क्रिसमस कित्याक म्हणटा तें सांगपाचें. ना तितून मारी काय ना, हितून मारी ना. हितून आतां क्रिसमस मारी ना. हितून मारयेन जल्म दिला ते हांव डिनाय करिना. मारयेन जल्म दिला ते डिनाय करिना. पूण क्रिसमस कित्याक म्हणटा कित्याक पळय आमकां ही खबर ना. क्रिसमस म्हणजे क्रिस्ताचे मीस. फर्स्ट टायम इट इज द मास ऑफ क्रायस्ट, द सेलिब्रेशन, द मास ऑफ क्रायस्ट. क्रिसमास ते मास ते MAS केला ते क्रायस्ट मास. नाजाल्यार तुमी विचारा नाजाल्यार तुमी चॅक करा हांवें कितें सांगलां वो ना तें पळय तें. क्रिसमस म्हणजे द मास ऑफ क्रायस्ट. हेका म्हणटा क्रिसमस. देवान जे मीस इस्टॅब्लीश केल्ले ते मीस सेलेब्रेट करता ते दिसा आनी क्रिस्ताक उगडास करता. ताका लागून ताका क्रायस्ट मास म्हणटात. इन इंग्लिशीन ते क्रायस्ट मास. मास हा पळय द मास ऑफ क्रायस्ट म्हणजे क्रिसमस. हे तेजो रियल मिनींग. जेजू जल्मलाच्या त्या दिसाचे मीस सेलेब्रेट जाता. दॅट इज द मास ऑफ क्रायस्ट. इम्पॉर्टंट इज द मास. क्रायस्टाक आमी उगडास करता. क्रायस्ट आयज जल्मोंक ना, तो जल्मलो 2023 वर्सां पयलीं. पूण एवरी इयर आमी उगडास कित्याक करता तेजो मीस सेलेब्रेट करता. ताका लागून मीस सेलेब्रेट जाता क्रिसमसा दिसा. म्हणटकूच इट इज द मास ऑफ क्रायस्ट. उतर सोडून सांगल्यार कळटाय न्हू ती. एक हांव जायत फावटी नियाळ करता. हांव तशें करून तेचेर बाद अशें करून उतरां अशें करून सोडून सांगत जाल्यार तें कळटाय तशें. हय म्हणटकूच जेन्ना हांव शिकतालो क्रिसमसाचेर
म्हाकाय खबर नासली, हांव बेश्टोच म्हणून हांव जाणा. जेन्ना हांव क्रिसमसाचेर शिकतालो तेन्ना आतां हांव तर देवाचें उतर दितलो, हांवें शिकोंक जाय न्हू. हय. म्हणून हांव शिकतालो तेन्ना हांवें केन्ना पयले मीस चालू जाले. क्रिसमसाचे मीस बस जायनासले, शिसांच्या टायमार ते हें कांय नासलें. हे 16व्या सेंचुरीन चालू जालें हे मीस बा करपाचें. एक बिशोपान तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हे मिसा बा सेलिब्रेट करपाची. कित्याक आनीक दुसरे डिनोमिनेशन आनीक दुसरे दुसऱ्या देवाक बसताले आनी त्या गांवांत खूब हे आसले म्हणून फर्स्ट टायम हे 16व्या सेंचुरीन हे क्रिसमसाचे मीस सेलिब्रेट जाले. तेजे पयलीं मीस बा ते नासले, ते एकठांय जाताले आनी थंयसर ते आपणाचे फॉर्मेलिटी करताले. हय कोण नासलो बिशोप हे ते नासले, ते आपूण करताले आपणाचे. मागीर एका बिशोपान कितें केलें, अशेंच दुसरे धर्माचे लोक वायट जिवीत जेता म्हणून तेणें ते मीस स्टार्ट केले आनी मागीर देवाची शिकवण तेणें थंयसरल्या. नाजाल्यार देवाची शिकवण अशीच जाताली पयल्या सेंचुरीनी. लोक एकठांय जाताले, सिनेगा म्हणून आसले तेंचे देवाचें घर आसतालें आनी त्या जाग्याचेर एकठांय जावन जेजू येयला पळय तेन्ना तशेंच न्हू, जेजू सिनेगांनी वचून आपणाचें उतर दितालो. म्हणजे जे देव आमकां बांदलेले आसले जर वचून देवाचें उतर दितालो. आनी चडशे आदल्या कोरारान तूं पयशे नव्या कोरारान वचून घरांनी लोक देवाचें उतर दितालो. कित्याक तितके क्रिस्तांव धर्म तितको स्प्रेड जाल्लो नासलो. जेजून येवन 12 शिसांनी वो आतां आमकां आमी आयज तर इतकी क्रिस्तांवां हे जेजूची आनी ह्या 12 शिसांची गजाली, ह्या 12 शिसांनी हो धर्म आमचो वाडयलो. म्हणटकूच आमी हितून पळोवया कशें आर्च बोडवो येवन मारये लागीं उलयता पळय तो. जेनेसीस 1 हे लूक चॅप्टर 1:26 वाच सिस्टर. एलिझाबेथच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यात नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या एका नगरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोदशीं धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्यान एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंयच वचून देवदूतान म्हळें, नमन तुका, देवाचे चोड पुरबायेचे सर्वेस्पो तुगे सोबे आसा. एकाचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नमन कसलें जाय तेंची तूं पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, तूं देवाची अपुरबायेची. आनीक आयक, तूं गोरबेस जातली, हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोराब्यांचेर शासनाच्या शासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. बरें, तुजो जेजू नांव दिवंक ना? जेजू नांव येवंक ना? हांव जोडून दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. जेजू, ओके. आतां लायन टू लायन वयता. आतां 26वी वड म्हणटा आंच बोडवो गाब्रिएल. आंच बोडवो गाब्रिएल पयलो हेका येयल्लो कोणाशेर, आमच्या एलिझाबेथीच्या घोवाशेर जाकेरेसाशेर तेका येयल्लो आनी मागीर होच आंच बोडवो मारये लागीं येता. आंच बोडवो म्हणजे देवाचो मेसेंजर, देवाची मेसेज घेवन येता आनी मारयेक सांगता तुजेर देवाचो फावर आसा, तुका देवान विचल्या. आतां ही मेसेज एक आंच बोडवो देवा कडल्यान घेवन येता आनी आंच बोडव्यांचें काम भाव भयणांनू मेसेज दिवपाक देवा कडले जे आंच बोडव्या ते गाब्रिएल
हे तेजे मेसेंजर. तीच मेसेज पयली तेणेन जाकेरसाक दिली आनी एलिझाबेथीक दिली. जॉन द बॅप्टिस्ट जातलो म्हणून, जो देवाचे फुडें वयतलो आनी देवाची वाट सारकी करतलो. 6 म्हयन्या पयलीं ताका दिश्टी पडलो. आतां त्या टायमार फोन ना आनी त्या टायमार आतां मारी कशें कळटलें. आनी आतां आमी कितें करतले, रोखडेच गरगेस जाल्या जाणा मुगो म्हाका डॉक्टरान सांगला हांव तो एका मिनटान आख्ख्या वर्ल्डाक तुका कळोंक. पूण ह्या टायमार कांय ना, तिका खबर ना आपणाची काजन एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर ती आसतली 70 वयर नाल्यार 80 वयर घोडेक आसो. एज बरयलेली ना पूण म्हाज्या हिसपान 70-80 वर्सांची आसतली आनी तिका भुरगें नासलें. आनी देव म्हणटा तिका तुजे मागणें आयकलां आनी तुका आतां भुरगें जातलें. आनी तांकां ऑलरेडी तेजे 6 म्हयने जाले, तांकां ऑलरेडी तुमच्या दुश्यान भुरगें आहा, देवान तांकां दिलें. हांगूर तोच आज बडवो मारये लागीं येता आनी मारयेक सांगता की देव तुजेर खूश आहा. आनी मारी दाविदाच्या घरान आसली, जुजा लागीं तिचें एंगेजमेंट जाल्लें. आनी त्या टायमार भाव भयणानो एंगेजमेंट म्हणलें आमच्या भाशेन ना. आतां पयलें एंगेजमेंट जावपाक जाय आसलें 6 म्हयने पयलीं बा तेंची एंगेजमेंटां जातली. तो एंगेजमेंट जाल्या उपरांत तेड्यान तांकां सेपरेट एक रूम तयार करूंक जाय आसलो, अरेंजमेंट करूंक जाय आसली. आनी तेन्ना मागीर त्या घरान त्या मनशाक व्हरताले. म्हणटो हो एंगेजमेंट पिरियड तेचो चालू आसलो. एंगेज जाल्ली ती आनी तेंचें फिजिकल रिलेशन कांय ना. वचन म्हणटा, वचन म्हणजे आनी दादल्या बारे तिचो संबंद ना. तेका लागून तिका कितें म्हणटा वचन, कोंकणीन कितें म्हणटा आंकवार. दादल्या बारे संबंद ना. देवाचें उतर म्हणटा मारयेचो दादल्या बारे संबंद नासलो म्हणून देवान तिका चूज केली. कित्याक देवाक जाय आसलें आंकवार. बरयलेलें आहा आयजायान 7 बरयलेलें आहा आंकवार अस्तरी देवाक जल्म दितली. आयजायान ऑलरेडी 600 इयर्स बिफोर क्रायस्ट, जेजू येवच्या पयलीं 600 वर्सां पयलीं बरोवन दवरलेल्या उतरां तिका जो जेजू जल्म घेतलो ती आंकवार आसतली. हें उतर घडोवन येवपाक जाय. म्हणटकच हो आंच बडवो घेवन येता आनी तिका सांगता देवाचो फावर तुजेर आसा. तूं अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव, तुका चूज केल्या. इतके अस्तोरे आहा पूण तुका चूज केल्या देवा. कित्याक तिका चूज केल्या? खालती देवाचें उतर पाळटाली, आदल्या कोरारा प्रमाणे जियेताली, पाद्रीच्या घरान आसली. कित्याक जाकेरस पाद्री, एलिझाबेथ तिची बापूल भयण, मावस भयण, आनी ती देवाच्या उतराक पाळून करताली. म्हणून तिका देवान चूज केली. हांगर जाकेरसाक चूज केला, एलिझाबेथीक चूज केला, जॉन द बॅप्टिस्टाक हांगर चूज केला. त्याच घरान आसली मारयेक चूज केला. देवान फूल प्लॅन केल्लो आहा. देव सडनली करिना भाव भयणांनो. जेन्ना जेनेसीस 3:15 ही फर्स्ट देवान आमकां भासवणी दिली, तुका एक सोरवंडार आपूण धाडटलो, जेनेसीस 3:15 दिल्या. जेनेसीस 3:15 स्टार्टींग ऑफ द बायबल. जेनेसीस 3:15 देवान उतोरान बरोवन दवरलेल्या. त्या टायमार भाव भयणांनो देवाच्या मोनान मारी आसली. तूं सोजमो नाका, मारी देवाच्या मोनान त्या आतां येयल्या नव्या कोरारान ना. ज्या दिसा भासावणी दिल्ली त्या दिसा मारी देवाच्या मोनार आसली. देव एंड पयले पळयता. देवाक म्हाजे एंड पयले खबर आहा. देव सरप्रायज जावचो ना. हांव आत्तां हांगर म्हाका कितें जालें, आत्तां तर हांवें तुमकां कितें सांगलें, देवाक ऑलरेडी खबर आहा हांव हांगर कितें उलयतलो पळय. म्हाज्या तोंडांतली कितें उतरां येतली ती देवाक ऑलरेडी खबर आहा. देव सरप्रायज ना हांव हांगर कितें उलयतलो पळय. देवाचें जाणवा एका देव म्हणटा तुजी चिंतना म्हाजी चिंतना न्हू, म्हाजी चिंतना तुजी चिंतना, मनशाची चिंतना म्हाजी चिंतना न्हू म्हणटा. देवाक खबर आहा भाव भयणांनो
देवाक ऑलरेडी खबर आसली मारी आपणा खंय म्हणटी. देवाक खबर आहा देव सरप्रायज ना, खालती म्हणून तिका चूज केली. आपणाचो उतरा प्रमाणे जियेताली म्हणून ताका चूज केली. ताका लागून म्हणटा ग्रिटींग फेवर्ड द लॉर्ड इज विथ यू. कोंकणीन कितें म्हणटा 28 हांगर म्हणटा ती ग्रिटींग फेवर्ड वन द लॉर्ड इज विथ यू, सर्वेस्पर तुज्या सगळ्या आसा. म्हणजे देवान मानून घेतल्या आज बडव्याक धाडला मेसेज दिवपाक, तूं मानलेली. आनी कोणाशेन कित्याक वचोंक ना. आज बडू मारयेक लागीं कित्याक येयलो. मारी तर ना म्हणटिली हल्ली नाल्यार देवान मारये लागीं धाडले कित्याक. देवाक खबर आहा. देव सरप्रायज ना तिच्या रिप्लाया प्रमाणे, पूण देवाक खबर आहा ती खालती जातली, ती आपणाच्या उतरा प्रमाणे उलयतली म्हणून देवाक ऑलरेडी खबर. आमी सगळो नियाळ करता भाव भयणानो, पूण नियाळ करिना. हो पिक्चर हांगर कितें जाता पळय तो, देवान मारयेक कित्याक चूज केली हेजेर आमचो नियाळ ना. देवान मारयेक कित्याक चूज केली, देवान मारयेक चूज केली, देव मारी खालती जाली. मारी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताली. आमचो नियाळ त्या पिक्चराचेर ना भाव भयणानो. आमी नियाळ केन्नाच करिना त्या पिक्चराचेर जे मारयेचे जिवीत. आमी मारयेचे जिवीत जेजूच्या उपरांत पळोवंक सोदता. जेजूच्या पयले मारयेचे जिवीत कितें आसलें, कित्याक देवान तिका चूज केली, हे जिविताचेर आमी आमचो नियाळूय दवरूंक जाय. आनी जेन्ना कुशव्यान तिच्या येयल्या उपरांत मारी कशी जियेली तेचेरूय नियाळ दवरूंक जाय. देवान कित्याक चूज केली भाव भयणां, खालती आहे. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताली म्हणून देवान चूज केली. इतके लोक आसले, हजारांनी कोट्टींनी लोक आसलो. मारयेक चूज करपाचें कारण कित्याक, तेज्या हेज्या प्रमाणे जियेता पळय तेजेर तेणें म्हटलें इजाम आसा ती. कित्याक ताका खबर आसली ऑलरेडी. आदल्या काळार जेन्ना तेणेन उतर दिला मारी आसतली आपणाच्या उतराक. पूण 29 कितें म्हणटा, मारी जेन्ना देवाचें उतर आयकता मागीर आज बडव्याचें उबें राखता, ती शॉक जाता. देवान आपणाक चूज केला. अबूज जाता ती, चिंता ती आपणाच्या भितर. ही मेसेज आपणाक देवान एक आज देवान एक आज बडवो म्हाज्या फुड्यान धाडला. भाव भयणानो, आख्या तूं बायबलान पळयशी ते आज बडवे मेसेजी जबर लोकांक घेवन येवंक ना. इम्पॉर्टंट आहा थंयच थंयच. आनी मारी इम्पॉर्टंट आसली ह्या पिक्चरान, जेजू येवपाच्या पिक्चरान. जेजू ह्या येवपाच्या पिक्चरान मारी इम्पॉर्टंट आसली म्हणून आज बडवो धाडटा देव. कन्फर्म तिका सारकें दाखोवपाक, पळय आपणें म्हाज्या फुड्यान उबो रावता त्या आज बडव्याक तुका धाडला. गॅरंटी करपाक, खात्री दिवपाक आपूण तुज्या वांगडा. खात्री दिता भाव भयणानो मारये, आपूण तुज्या वांगडा. आपणाचो फुड्यान रावता त्या आज बडव्याक ताका धाडटा. आज बडवे आमकां सगल्यांक नेमलेले आहा भाव. आमकां सगल्यांक देवान आज बडवे नेमलेले आहा. पूण आपणाच्या फुड्यान आहा पळय त्या आज बडव्याक धाडटा. आपणाच्या फुड्यान उबो रावता त्या आज बडव्याक धाडटा. इतके मारयेचे ऑलरेडी देवान चिंतलेले आहा भाव भयणानो. आनी हेजेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. तिसरे, जेन्ना तो आज बडवो येता तेन्ना आज बडवो तिका हें म्हणटा, The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." भियेना काय म्हणटा, तिका कळटा. त्या टायमार तिका कळटा की हो भियेला, ही मारी भियेल्या म्हणून. कित्याक एक आंच बट ती भिरांत न्हू भाव भयणानो. ही जी भिरांत येता आमकां कळ्ळें कितें प्रॉब्लम येयलो, ती भिरांत न्हू.
ही भिरांत दुसरी. ही भिरांत कसली? ही भिरांत देवाची भिरांत, म्हणजे रेवरन्स, खालतीपणां. देवाक आमी भियेता म्हणजे आमी देवाक व्हरतो जागो दिता. देवाक भिवप म्हणजे तसो भिवप न्हू. देवाक भियेता म्हणजे देवाक खालती जावप, हो आमची भिरांत. वी फियर आ गॉड, आमच्या देवाक आमी भियेता. हो होली फियर म्हणटा ताका. भावार्थाची भिरांत ही. ह्यो असली भिरांत न्हू, ह्या संवसाराची भिरांत आतां ती भिरांत न्हू. ती भिली, मारी भिली आनी आज बरोबर म्हणटा भियेना काय म्हणटा तूं. आपूण देवाचें उतर घेवन येयला आनी तिका सांगता, नाव यू वील कन्सीव इन युअर वूम एंड बेर अ सन एंड यू वील नेम हिम जीसस. वो आज बुडवो तुका सांगता कोण जातलो? चेडो. जेंडर सांगता पयलो, तुका चेडो जातलो आनी तूं ताका नांव दितलें जेजू. आख्ख्या आदल्या कोरारान चॅक करा, आख्ख्या आदल्या कोरारान चॅक करा, जेजू हें नांव आहा ना. जेजू हें नांव आख्ख्या कोरारान चॅक करा, जेजू हें नांव आहा ना जाल्यार. आख्ख्या कोरारान चॅक करा भाव भयणांनो. मसाया म्हटला, एनॉयंटेड वन म्हटला, सेवियर म्हटला, सगळीं दुसरी नांवां दिना, पूण जेजू उगडास तर आयच्या दिसाक हांव तुमकां गॅरंटीन सांगता, हे तुमच्या नोटिसाक पासून कोणें हाडूंक नासतलें. जेजू हें नांव फर्स्ट टायम मारयेक आज बडव्यान देवान धाडून दिलें. आनी कोणाकूच जेजू हें नांव रिवील जावंक नासलें, कोणाक येवंक नासलें हें नांव. पयले पावट मारयेक येयलां आनी कोणाकूच येवंक ना. आनी दुसरें येयलां जुझेक. ते आमी मॅथ्यून पळयतले. फर्स्ट टायम देव तिका सांगता, तूं तिका नांव दितलें जेजू. जेजू आख्ख्या आदल्या कोरारान चॅक करा आनी नव्या कोरारान चॅक करा. नांव येयलां फकत मारयेक आनी हें नांव कोणाकूच डिस्क्लोज जाल्लें नासलें. मारयेन मागीर नांव दिलें उपरांत जेजू 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 हें नांव जालें. म्हाका नांव दिलें रेमंड, मागीर म्हाका लोक कितें म्हणटलो? रेमंड. तेज्या पयलीं कोणाक खबर ना तेका जेजू म्हणटले पळय ते. जेजू हें नांव देवान धाडून दिलां, तूं तेका धरतेर जेजू म्हणटलोय. नांव पासून भाव भयणांनो, जेंडर सांगलो, नांव सांगलो. ही देवाची महिमा तिच्या लायफान. आनी ती कितें करता ती पळोवया. And he will be greeted and be called the Son of the Most High, and the Lord will give him the throne of his ancestor David. Concubine verse sister 32. तो बोर जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो. भोव व्हरतो देव आपलो पूत म्हणटलो. द सन ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. ऑलरेडी भाव भयणांनो, मारयेक मेसेज दिता देव. तुज्या कुशव्यान जल्मता ऑर्डिनरी न्हू, हें तुका आपूण सांगता. मारयेक सांगता तो, तुज्या कुशव्यान जो भुरगो जल्मता ऑर्डिनरी न्हू, व्हरत्या देवाचो पूत. आनी ह्या संवसाराचेर तो राज्य करता. ह्या संवसाराचेर तो राज करतलो. ऑलरेडी मारयेक मेसेज दिता. पयले दिले कोण? चेडो काय चेडू? हे सांगले चेडो जातलो. दुसरें सांगले नांव. आनी तिसरें सांगले कोण पळयतो. कोण पळयतो सांगले तिसरे मारयेक. म्हणून भाव भयणांनो, मारी केन्नाच आपणाच्या मिशना भायर वचोंक ना. मारयेचें मिशन आसलें तें की आपूण जे देवान उतर उलयला तें सांबाळटली. म्हाका तर मिशन दिलें कसलें, तूं हें काम करतलो. हांवें त्या मिशना भायर वचोंक उपारना. हांव आतां पुलीस डिपार्टमेंटान हांव काम करतालो. म्हणटच म्हाका जें काम दिता तें हांवें करूंक जाय आसलें. हांव तेच्या भायर आड काम करीत नाल्यार हांवें डिपार्टमेंटा आड काम केलें. सारकें?
मारयेक देवान मिशन दिलें. तूं गर्भेस्त जातली, तुज्या भितर चेडो आसतलो, तेजें नांव जेजू आसतलें आनी तो सगल्या व्हरत्या देवाचो देव. आनी तिका सांगलें हें तुजें हो तुजो फोकस. आनी भाव भयणानो, तूं तर मारये जिविताचेर नियाळ करशी नाल्यार हीं उतरां उलयलीं मारये परफेक्ट परफेक्ट. ताका लागून हांव म्हाजें टिचींग दिता तेन्ना मदर मॅरीचेर हांव टिचींग दिता ओबिडियन्स ऑफ मदर मॅरी. म्हणजे टिचिंगा मारयेचेर आहा ती ओबिडियन्स ऑफ मदर मॅरी. हेजेर कोण नियाळ करिना. ओबिडियन्साचेर तूं मारयेचेर फोकस दवरशी, तुजें जिवीत मारये भाशेन कर आनी देव तुजेर कितको खूश जाता तो पळय. आनी मागीर पळोवया भाव भयणानो, मारी कितें म्हणटा तें पळोवया. मारयेचो रिप्लाय इम्पॉर्टंट आहा हितून सगल्या भितर. मारी कितें म्हणटा ती पळोवया. आनी मागीर फुडें ताका आज बडो आनी एक हें दिता, कॉन्फिडन्स दिता. 33 वाच सिस्टर. आणि तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. सासणाच्या सासणाक रात चलयता. जेजूचेच रात चालू आहा सद्या. मागीर 34 वाच. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं सोमोन ना म्हणटकूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तूं चोरून दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेश्वर नांव दितलो. पुरो आतां हेजेर पळोवया, 34चेर पळोवया. मॅरी सेड टू द एंजल, हाव कॅन दीस बी सिन्स आय एम अ वर्जन. कितें म्हटलें 34? दादल्या लागीं सोमोन ना. दादल्या लागीं सोमोन नाल्यार भुरगे कशें जातले. दादल्या लागीं सोमोन ना जाल्यार भुरगे कशें जातले. आतां क्वेश्चन घातलो ते आज बडयो क्वेश्चन घालता ती. सोमोन ना दादल्या वांगडा भुरगे कशें जातले. आनी करेक्ट क्वेश्चन, कित्याक आदल्या कोरारान फातरांनी जिवेशी मारपाची शिक्षा. तुका तर घोव ना आनी तुका तर भुरगे जाला नाजाल्यार फातरांनी जिवेशी मारपाची शिक्षा आदल्या कोरारान. मारयेक कायदो खबर आहा, कित्याक मारी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. म्हणटच मारयेन आज बडयो विचारलें कशें घडटलें. म्हाजीशीन दादल्या बारी संबंद ना, म्हाका भुरगे कशें जातले आनी म्हाका भुरगे जाले. जुजे बारी म्हाजो संबंद ना. जुजेन म्हटलें म्हाजो तिच्या वांगडा संबंदूच ना जाल्यार म्हाका फातरान मारतले आनी म्हाका मरपाक जाय. म्हणटकच क्वेश्चन केलो, मारयेन क्वेश्चन केलो आनी मारयेच्या क्वेश्चनाक आज बडयान रिप्लाय दिलो. क्वेश्चन करेक्ट हा भाव भयणानो. तूं तर मारयेच्या जाग्यार आहले, तूं तेंच विचारपाचें. कित्याक तुका खबर आदल्या कोरारान म्हाका जिवेशी मारपाक जाय आनी मारयेक जिवेशी मारपाचें तें. मारयेक जिवेशी मारपाचें कित्याक जोजफा वारी तिचो संबंद ना, जुजे वारी तिचो संबंद ना. म्हणटच मारयेक जिवेशी मारतले. म्हणटच मारयेन क्वेश्चन प्रॉपर घातलो. भुरग्याक आपणाचो संबंद ना जाल्यार भुरगे कशें जातले. आनी आज बडवो ताका 35 रिप्लाय दिता. सिस्टर वास. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. म्हणटच भाव भयणानो आमी हांगर पळयता. आतां आज बडवो तिका सांगता भुरगे कशें जातले. आनी जेन्ना आज बडवो तिका सांगता हितून कोण येता. जुजेचो हात ना, मारयेचो हात ना, पूण पवित्र आत्म्याचो. हितून मारयेची गरज कुशव्याची, मारयेची बी ना, जुजेची बी ना, दोनूय बियो ना, पूण कुसवो मारयेचो. ताका लागून हांगर कितें म्हणटा देवाचें उतर, तो तुजेर येतलो आनी तुका जे भुरगे जल्मतले ताका म्हणटले व्हरते देवाचो पूत.
कित्याक तूं ते देवाचो पूत म्हणूंक शकता? कित्याक पातकाचो सैम तेज्या भितर म्हणटच कोणाचो भुरगो जालो? देवाचो भुरगो. कित्याक आमच्या भितर कितें जाल्लें? आदावाक लागून पातकाचो सैम आसलो. जो कोण जल्मता आदावाचो सैम घेवन जल्मता. बावतीस घेता पळय त्या दिसा तुजो सैम तो वयता. पूण जो मनीस जल्मता तो आदावाच्या सैमान जल्मता. कित्याक पातक आदावा कडल्यान येयला आनी जेजू ह्या पातकाची आमकां सुटका दिवपाक येयला. आनी हे ती सुटका दिवपाकूच ह्या वेळार तो तेकाच लागून येयला. आनी कन्फर्म करपाक तो सांगता तिका आनी एक टेस्टमनी दिता. आतां 36 आज बुडवो टेस्टमनी दिता. And behold, your king's woman Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the 6th month with her who was called barren. कोंकणीन वा सिस्टर? आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेक एका पुताचो गर्भ सांबाळला. आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याच्या आसा. देवा खबर आहा एका खबर ना. नाजाल्यार देव कित्याक सांगपाचो? म्हाका तूं चिंत बारीकसाणेन. आज बुडवो धाडून ही मॅसेज कित्याक देव दिवपाचो? कित्याक देवा खबर आहा मारे खबर ना तेजी जाणटे पिरायेन तेजे बापूल भयणीक जावन मावस भयणीक ती गर्भेस्त सांबाळ. जाणटे पिरायेन म्हणटा देवाचें उतर. ओल्ड एज जे जाग्याचेर कांयच जावंक शकना त्या जाग्याचेर ताका बेसांव घालता. ताका लागून म्हणटा भाव भयणांनो, देवान ऑलरेडी प्लॅन केल्ले जॉन द बावतीस कोणा कडल्यान येतलो. आमी आनी सरप्रायज जावपाची गरज ना. एलिझाबेथ आनी झॅकेरियास चोजन, जॉन द बॅप्टिस्ट चोजन, हितून डावट घेवपाची गरज ना. मारी चोजन. ऑलरेडी देवा खबर आहा आपणाचो प्लॅन. देव सरप्रायज ना, आमी सरप्रायज आसत. एलिझाबेथ गोडेक सरप्रायज जाल्यार आसतली पूण देव सरप्रायज जावंक ना. देव आपणाच्यो मांडण्यो घालता, आपणाच्यो मांडण्यो लागू करता आनी तिका सांगता ही तुका टेस्टमनी. तुजी भयण एलिझाबेथ ऑलरेडी गर्भेस्त आसा आनी 6व्या म्हयन्यान आनी तेका वाश्टी म्हणटाले. त्या टायमार भाव ते एक तुजेर शिराब म्हणटाले. तुका शिराब आहा म्हणून तुका भुरगें ना. आनी आजुनूय लोक म्हणटात तुजेर शिराब आहा म्हणून तुका भुरगें ना. पूण तोहें ना भाव भयणानो. देवान हांव नको हांगर हांवें टेस्टमनी दिल्या नाल्यार हांवें सांगल्या नाल्यार तुमकां अशीच हांव फोंड्या प्रिचींग करतालो देवाचें उतर. एका रिट्रीट हावजान हांव देवाचें उतर प्रिचींग करतालो. आनी म्हाजीशीन एक बायल येयली आनी म्हणूंक लागली, 46 वर्सांची आहली ती. आनी म्हाका म्हणूंक लागली भुरगीं ना, डॉक्टरान सांगलां भुरगें जावचें ना. हांवें म्हटलें त्या डॉक्टरान सांगलें. आनी म्हटलें देवान हें सांगलें. आनी जेनेसीस 1:28 सांगलो ती भयणीन उजो वाजला पळय तो. देवान पदवी दिल्या तुका वाडपाक आनी चोडपाक. देवान तुका पदवी दिल्या. हें देवाचें उतर तूं म्हण. आनी दुसरें तिका एक्सोडस 23, 25 आनी 26 दिलें. तुज्या उदकाचेर आनी तुज्या जेवणाचेर हांव बेसांव घालतलो आनी तुज्या गांवान मिसकॅरेज आसची ना आनी थंयसर कोण वाश्टी कोणाक म्हणचे ना. हें देवाचें उतर हांवें ताका दिलें. आनी तूं म्हटलें डेली म्हण, कुशव्याच्या रात डेली म्हण हें देवाचें उतर. म्हाज्या घोवाच्या भितर बऱ्यो बियो घातल्या. आमी दोगांय एकठांय जातात तेन्ना आमकां भुरगें जाता. आनी म्हाका दिसता तिणें 3 म्हयने म्हटलेलें हें देवाचें उतर. 3 म्हयने. आनी मागीर म्हाका 6व्या म्हयन्यान तेणें फोन केलो आनी म्हणूंक लागलें ब्रदर आपूण चॅकिंगान गेल्ली आनी आपणाच्या कुशव्यान 2 भुरगीं आहा. 6 म्हयने 3 म्हयने तिणें म्हटलें. आनी जेन्ना कन्फर्म जालें, जेन्ना ती डॉक्टराशीन गेली तेन्ना तिका कळोन येयलें तेज्या कुशवान 2 भुरगीं आहा. आनी हें देवाचें उतर भाव भयणांनी ती उलयली. चोट त्यो उलोवंक ना. 3 म्हयने उलयली देवाचें उतर आनी आपणाचेर उलोवंक लागली. आपणा तुवें पदवी दिल्या, आमी वाट चोडपाक म्हाजे कुसो आशिर्वादी जशें म्हणोंक लागली.
मागीर कितें जालें, तिका जाली आतां 6 म्हयन्यान भासतली ती ही भयण. मागीर एक दीस म्हाका फोन केलो, म्हणूंक लागले एका भुरग्याक म्हणूंक लागले हार्टबीट मेळना. आनी तिका कितें म्हटलें, देव कितें करता तें परफेक्ट करता. 46 वर्सां तुका भुरगीं नासली, देव तर तुका आतां दिता नाल्यार परफेक्टूच भुरगें दिता. तूं उलय म्हटलें, जेजू तुवें म्हाका भुरगीं दिल्यार दोगांय भुरग्यांक म्हाजें हार्टबीट आहा. आनी मागीर वच म्हटलें आनी तूं टेस्ट कर. मागीर तेचो टायम जालो, डॉक्टरान सांगलें ताका आतां टेस्ट कर म्हणून. पुतून जेन्ना टेस्ट करून गेले भाव भयणानो, दुसऱ्याय भुरग्याक तेजें हार्टबीट मेळ्ळें. देवाचें उतर. आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडार धरलें. अशें कांय ना, वाश्टी ते आदल्या काळार म्हणटाले आनी आजुनूय आमी तीच उतरां घेवन बसल्यान भाव भयणानो. ना, वाश्टी कोण ना, देवान सगळ्यांक भुरगे दिवपाचें देवान थरयलां. ह्या देवाच्या उतराचेर तर आमी विश्वास दवरशी, कोण वाश्टी ना. 37 कितें म्हणटा तें पळोवया. सिस्टर वास. देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. देवाच्यान जायना म्हटलेलें कांयच ना भाव भयणानो. हांव म्हणटा म्हाका भुरगें जावचें ना, हांव म्हणटा हांव वाश्टी, हांव म्हणटा हें. तूं ऑलरेडी डिसायड केलाय संवसार तुका कितें म्हणटा पळय तो. तूं डिसायड करिना. देव कितें म्हणटा, देव म्हणटा फॉर नथींग वील बी इम्पॉसिबल विथ मी. तुजो देव तुका सांगता आपणाक इम्पॉसिबल कांयच ना. इम्पॉसिबल म्हण देवाशीन इम्पॉसिबल उतर ना भाव भयणान. हांव देवाचेर कितको पात येवंक शकता ही पॉसिबिलिटी. हांव देवाच्या उतराचेर कितको विश्वास धरूंक सोदता हें इम्पॉर्टंट. ताका लागून आमी हे मारयेच्या जिवितान पळयता. मारयेन कितें म्हटलें पळय तें 38 पळोवया. आनी हें इम्पॉर्टंट, तेन कितें म्हटलें पळय तें. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेश्वराची चाकून, जावं म्हज्या सोबेन तुज्या उतरा प्रमाणे. कितें म्हटलें, म्हाज्या उतरा प्रमाणे म्हटलें काय तुज्या उतरा प्रमाणे. मारयेन हांगर म्हटलें हियर एम माय. हांव ही पळय एक सादी वस्तोरी, तुजी सेवक. तुवें तर म्हटलाय देवा, तुवें तर हें उतर धाडलाय, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाज्या उतरा प्रमाणे. त्याच वेळार आंच बोडवो कसो थंयसरलो गेलो. कितें म्हणटा, त्याच वेळार And the angel departed from her. आनी देवदूत तिच्या सोशिल्लो खोडसरलो. कित्याक कोडसडलो, देवाची मेसेज ताका खबर आसली ती घेतली. आज बुडवो भाव भयणानो इतको खुश जालो. हे आज हे उतर उलयलेलो घेवन देवाशेन गेलो. देवा तेणें वय म्हटलें. आमी कितकी वय म्हणटात भाव भयणानो देवाच्या उतराक. हे उतर देवा कडल्यान येयल्लें. हे उतराक मारयेन वय म्हटलें. मारयेन म्हणोंक ना जावं न्ही म्हाज्या उतरा प्रमाणे. मारयेन म्हणोंक ना हांव म्हाका फातरांनी मारतलें. मारयेन म्हटलें जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे. मारयेक डिफिकल्टी आसली भाव भयणानो तेन्ना. त्या आदल्या काळान फातर मारताले आनी जिवेशी मारताले लोकांक. पूण मारयेन तेन्ना म्हटलें ना, हांव तें पळोवचें ना, म्हाजो प्रॉब्लम पळोवची ना. हांव तुज्या उतराक मान दिता आनी जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे. हे मारयेची आमी देख घेवपाक जाय. आमी म्हणपाक जाय देवा तुवें उतर बरोवन दवरलाय, नाजाल्यार जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे. कित्याक म्हाका खबर आहा म्हाजो देव म्हाज्या उतर राखता. आनी तशेंच घडलें भाव भयणानो. आनी तूं तर 146 वच सिस्टर. आनी फुडें पळोवया आमी मारी कितें म्हणटा पळय ती. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकोनीचेर ल्हान विकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यो सगल्यो पिलका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. पुरो. आतां आमी हांगर पळोवया. मारयेन म्हटलें. इंग्लिशीन बरें आहा, कोंकणीन मातशें तेजें ट्रान्सलेशन मातशें चेंज जालां. कित्याक कितें जाता थोडीं उतरां इंग्लिशीन कोंकणीन मातशी चेंज जाता. पूण इंग्लिशीन मातशें चड बरें आहा. आयक,
And Mary said, My soul magnifies the Lord. म्हजो प्राण जावन वतमो प्राण म्हणजे आय हॅव एक्सेप्टेड. म्हजो मॅग्निफायज द लॉर्ड. कोणाक म्हणटा? आपणाच्या कुशव्यान आहा त्या भुरग्याक म्हणटा, माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड एंड माय स्पिरीट रिजॉयस इन गॉड माय सेवियर. आता सेवियर कोण? आमचो कोण सेवियर? जेजू तिच्या कुशव्यान आहा. बाप. जेजू तिच्या कुशव्यान आहा. बाप आमचो सेवियर न्हू. बापान आपणाच्या पुताक धाडलो सेवियर म्हणून. जेजू आमचो सेवियर. बापाची मांडणी मांडपाक तो येयला. ती म्हणटा तो जाला आसा म्हजो सोमी, म्हजो धोनी, म्हजो सरवंडाक. हे इंग्लिशीन उजार केल्ल्या. इज माय लॉर्ड, माय गॉड एंड माय सेवियर. पळय तिनूय उतरां. माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड एंड माय स्पिरीट रिजॉयस इन गॉड माय सेवियर. लॉर्ड, गॉड एंड सेवियर. केन्ना बाब भयणानो? कुशव्यान आसता. सगळ्यान पयली वस्तरी जेजूक आपणाचो सोमी, दोनी आनी सरवंडार म्हणून मानून घेवपी सगळ्यान पयली वस्तरी मारी. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हणटा म्हणून देवाच्या उतरा प्रमाणे जेनेसिस लूक 1:46-47 पासून तूं वाचशीत जाल्यार तुका कोण येतलें. इंग्लिशीन मातशें बरें बरयलेलें. कोंकणीन मातशें ट्रान्सलेशन तेजें हाडलां, कित्याक जेन्ना लँग्वेजी ट्रान्सलेट करता मातशीं उतरां घालता. हांगूर पूण बरें आहा. And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. मानता ती आपणाच्या कुशव्यान आहा तो देव, आनी म्हाज्या कुशव्यान आहा तो म्हाजो सरवंडार. ह्या संवसाराचो सरवंडार तो सरवंडार. बाब भयणानो, ज्या मेरेन तूं मानून घेयना जेजू तुजो सरवंडार, तूं दुसऱ्यांक मानूंक तूं शकना. You cannot say that Lord God and Savior तो हेजो तुवें मानूंक जाय तुज्या तोंडांतल्यान. मारयेन मारलो आपणाच्या तोंडांतल्यान. तोंड ओपन करून म्हटलां हें, मनान म्हणोंक ना. सारकें सिस्टर? म्हणटा ती, परगोट करता ती. हांगूर कितें म्हणटा? मॅरी सॅड. सॅड म्हणजे उलयली. सॅड म्हणजे उचारलें. तोंडांतल्यान उचारप जाता न्हू, मनान म्हणोंक ना. अहें मागणें करूंक ना. उचारलें, उतर उलयली, कन्फर्म केलें. पयलें कितें म्हटलें? जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. दुसरें कितें म्हटलें? तो जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सरवंडार. सगळ्यान पयली वस्तरी, सगळ्यान पयली वस्तरी जेया म्हणटा. पूण भाव भयणानो, नियाळ आमी कोत्ता मारयेन कसली उतरां उजार केलीं पयलीं. मारयेन उतरां म्हटल्यान ती आमी म्हणटा जेजू तूं म्हाजो सोमी, दोनी आनी म्हाजो सरवंडार, आनी तूं म्हणटाय नाजाल्यार तूं तें जिवीत जियेताय. मारयेन आपणाचें जिवीत देवाक दिलें. देवान आपणाचें मिसांव घातलेलें, तें मिसांव कंप्लीट केलें. जेन्ना सगळे हे आमचे शीस आसले 12, जेन्ना मागीर दुसरो आनीक शीस तेणेन नॉमिनेट केलो, तेन्ना तेंच्या बारे मागणी करपाक ती आसताली. मारयेन उतरां उलयल्यान ती आमी उलयता. मारयेन देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो, आमी दिता. बेश्टें मारी मारी म्हटलें म्हणून जायना भाव भयणानो. मारयेचें जिवीत जिवंक जाय. तेका बोजलेक आनी तिचें जिवीत जियेनाय नाजाल्यार तोंडाल न्ही. आमच्या बापा आमी म्हणटा. हांव नको हांगूर आयन आमच्या बापाचेर सांगलां जाल्यार, पूण आमच्या बापा म्हणटा. कितकीं जाणां आमच्या बापा जियेता म्हाका सांग? आमच्या बापा आमी डेली म्हणटा. आतां तूं मागणें कोत्ताय मारयेक, पूण मारयेक मागणें कोत्ताय, पूण तें मागणें तूं जियेताय जाल्यार मागणें करूंक फायदो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या म्हणटाय, ताका कांयच सांगना. आमच्या बापा म्हणोंक जाय म्हणून म्हणटाय. आनीक दुसरो बापूय ना, कित्याक तुवें मानलाय जेजून मागणें शिकयला.
आमचे बापा सर्गीचे ह्या संवसारांत जो बापूय आहा तो तुका देख दिवपाक. तुजो खरो बापूय तो तेणेन रचला. रोसणार देव तो तुका कुशव्यान घालता खंयच्या आवयच्या बापायच्या. तो कुसो चूज करता तुका ह्या संवसारांत धाडपाक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव व्हरतें जावं, तुजें राज आमकां दिवं. आमी म्हणना, आमी म्हणटा तुजें राज. कोणाचें राज चलता हांगा? बापायचें राज चलता ना. आमी म्हणटा वा भयणानो, आमची मागणी तेकाच लागून म्हणटा. तूं मिसाक गेले जाल्यार पुतून दुयेंत येवंक शकना. आमच्या बापा म्हटले आनी आमच्या बापा तूं जियेले नाल्यार क्रिस्तांवपण जियेले. तेका लागून एकूच मागणें देवान दिली. जेजून एकूच मागणें दिली, एकूच. आनी एक मागणें तो भाव भयणानो आमी जियेत. तूं तो सजमोशी हे बारीकसाणीन तूं मागशी पवित्र आत्म्या लागीं हे मागणें म्हाका जियोवपाक शिकय. हांव तुका गॅरेंटीन सांगता. कित्याक तो म्हणटा म्हाजें राज. भाव भयणानो, लूक 12:32 सिस्टर वाच. लूक 12:32. आनी देव कितें सांगता तो पळय. आपूण आपणाचें राज दिवपाक तुका तयार आहा. आपणाचें राज दिवपाक तुका हांव तयार आहा. इतको भाव भयणानो आमचो देव मोग करता. पूण आमी सजमोंक ना आमच्या देवाक. आनी ही जेजून उतरां उलयलेली लूक 12:32. इंग्लिशीन अशें म्हणटा, डू नॉट बी अफ्रेड लिटल फ्लॉक, फॉर इट इज युअर फादर्स गूड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम. जेजू म्हणटा भियेनाकान धाकट्या भुरग्यांनो, भियेनाकान, निराश जायनाका. म्हाज्या बापायची खोशी, म्हाज्याची बापायची खोशी तुका राज दिवपाक. बारीक बारीक कितें मागता. आपणाक हें दी तें दी तें दी, बारीक बारीक कितें मागता. आपणाची बापायची खोशी तुका बरें बरें सगळें बरें तें दिवपाक केन्ना केन्ना दितलो भाव भयणां. सैतानाच्या राज चलयताय तेन्ना तूं देवा लागीं मागूंक शकना. देवाची उतरां घेताय, तुज्या काळजान घालताय, तूं उलयताय, मारयेचें जिवीत जियेताय, मारये भाशेन देवाच्या उतराचें पाळन करताय, नाजाल्यार देव म्हणटा आपणाचें राज दिता. आपणाच्या एका पुताक मारयेच्या कुशव्यान दिलो ताणें. उगडास जरा. मारयेचें जिवीत सुपरनॅचरल, कित्याक तिच्या कुशव्यान जेजू जल्मला. मदर ऑफ जीजस, शी इज द मदर ऑफ जीजस. जो देव. आनी तेच आमकां दिवंक सोदता भाव भयणानो. तेच आमकां दिवंक सोदता. तितकेच भाग्यवंतपण तो आमकांय म्हणटा. तुमी ब्लेस्ड म्हणटा तो. Ephesians 1:3 म्हणटा यू आर ब्लेस्ड. सगळी आशिर्वादीक. अशी कोण ना. हांवें म्हटलें जितको जेजूचो मोग केला तितको आमचो मोग केला जेजू सर्गीच्या बापाय. म्हणटच सगळ्यांचेर आमचेर आशिर्वाद हा देवाचो. वी आर ऑल ब्लेस्ड. पूण हांव मानता तेजेर इम्पॉर्टंट आहा. लूक मेवलें तुका सिस्टर? हय, लूक 12:32. सुपुल्ल्या एंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. हांव म्हणना भाव भयणानो, जेजून म्हटलें म्हाजो बापूय तर म्हाका दिवंक शकता ह्या संवसारांत. तुज्या कडल्यान राज फाटीं दवरचो ना. आपणाच्या पुताक कोण जितो मारता तो आनी कितें दितलो भाव भयणानो. समज आतां एका भुरग्याक किडनॅप केलो आनी तुजेशीन मागल्या 12 लाख रुपया. 12 लाख मागले आनी तुजेशीन कळ्ळें करून 6 लाख तुजेशीन आहा. तूं कितें करताय? कोणा ना कोणा कडेन मागताय, पांयां पडटाय आनी 12 लाख दिवपाक तूं रेडी आहाय. तूं म्हणटाय कितें? आपूण हे 12 लाख त्या मनशाक दिता आनी म्हाज्या पुताक सोडून हाडटा. आमकां देव तेच सांगता. म्हाज्या एकल्याच पुताक तर हांवें तुमकां दिलो, नाजाल्यार तुका हांव राज कित्याक दिवचो ना म्हाजें? म्हाजी गिरेस्त काय हांव तुजेशीन कित्याक वाडचो ना?
पूण आमी नियाळ करिना भाव भयणांनो. देवान उतरां उलोवन दवरलेली तेचेर आमी नियाळ करिना म्हणून आमी शेणटा. आनी देव कॉन्फिडन्स दिता भाव भयणांनो आपणाच्या उतरार. म्हाज्या उतराचेर तुवें नियाळ कित्याक करप? म्हाजें उतर हांव राखतलो. देवान तर भासावणी बरोवन दवरल्या भाव भयणांनो देव राखतलो. एग्जाम्पल दिता. आतां आमी इगोर्जेन जेन्ना आमी काजार जाता, काजार एक कोरार सारकें. हें मानता तुमी काजार जावन आसा एक कोरार. कित्याक 2 विटनस लागता. पळय कोरार केन्ना जाता? विटनस आहा तेन्ना कोरार जाता. आनी काजार जावन आसा कोरार. हितून कोण आसता? घोव, बायल आनी देव. ट्रायंगल. वयर देव आनी सकयल घोव आनी बायल. हो कोरार. आनी तूं पयशी पादेकार काजार जाल्या उपरांत विटनसाचें सिग्नेचर घेता. एक घेता घोवा सायडीन, एक घेता बायले सायडीन. दोगांचें घेता. जेन्ना आमी सिवील मॅरेज करूंक वयता, कित्याक आतां गोंयान कायदो कितें आहा? सिवील मॅरेज केल्या बरोबर तुका चर्च मॅरेज करूंक 2 विटनस लागता. कोरार. आतां हो मोडपाक जायना. मोडपाक जाय नाल्यार जायत्यो फॉर्मेलिटी करपाक जाय. इगोर्जेन वचपाक जाय, बिशप हावजान वचपाक जाय, तुजें मॅरेज नल एंड वॉयड करपाक जाय. कित्याक इग्रोज मातेकूय खबर आहा तो कोरार. तितून देव इनवॉल्व आहा. म्हणून इग्रोज मात तुका रोखडेंच दिना. कित्याक दिना? कोरार तो. आनी देव भाव भयणांनो कोरार कोत्ता. एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज अ कवनंट. देवाचें उतर इज अ कवनंट बिटवीन मॅन एंड गॉड. देव मनशा वांगडा आपणाचो कोरार कोत्ता की हे म्हाजें उतर आनी हे म्हाजें उतर आपूण राखतलो. आनी हितून विटनस नाका. देव आनी मनीस डायरेक्ट भाव भयणांनो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आनी मनीस मनशा वांगडा कोरार. आनी आपणाचो कोरार भाव भयणांनो जो देवान केला तो मोडचो ना म्हणून आपणाच्या उतरान बरोवन दवरलेला. आपणाचो कोरार जो आपण केला तो मनशा काळा वांगडा आपूण मोडचो ना. पूण भाव भयणांनो आमी ह्या देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता काय मनशाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरता? मनशा वांगडा आमचो कोरार जो आहा तो तर आमी कोरार मोडलो जाल्यार आमी कितकी दुखी जाता. पूण देवान आमच्या वांगडा कोरार केला आनी तो म्हणटा आपूण केन्नाच मोडचो ना. केन्नाच पिणक्याच्यो पिणक्यो हे उतर दिला ते आपूण मोडचो ना. आनी ह्या देवाचेर आमी विश्वास दवरता. तेका लागून आमी ह्या देवाच्या उतराक बारीकसाणेन शिकयता. कित्याक तूं तर तुजो देवा वांगडा कोरार शिकले आनी तुवें तर म्हटले मारयेन म्हटला पळय तो मारये वांगडा कोरार जो मारयेन आपणाचो कोरार दवरलो तसो तो तूं दोशी नाजाल्यार भाव भयणांनो उणें कांयच जावचें ना. स्वर्ग फाव. स्वर्ग डायरेक्ट फाव. आनी ताका लागून आमी पळोवया जेरेमाया 1:12 कितें म्हणटा पळय ते. ती भयण सोदता म्हणसर जेरेमाया 1:12. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. जेरेमायान तो सांगता तुवें बरें पळयलाय म्हणटा. आपूण म्हाज्या उतराचेर पळयत आसा तें घडोवन येता वो ना पळय तें. कोण सांगता? देव सांगता. Then the Lord said to me. देवान सांगता आपूण उतर उलयला तें उतर आपूण पळयत आसा तें घडोवन येता वो ना पळय तें. म्हणटच जें उतर उलयला तो कोण पळयता घडोवन येता वो ना पळय तें. देवान भासावणी दवरल्या ती कोण पळयता ती घडोवन येता वो ना पळय ती. हे कॉन्फिडन्स आसूंक जाय भाव भयणांनो. हेच कॉन्फिडन्स मारयेन दाखयलें म्हणून हांवें मारयेचो एग्जाम्पल घेतला. कित्याक आमी आयडेंटिफाय बरें करता मारये वांगडा. मारयेन म्हटलें जावनी तुज्या उतरा पडमोणें तिका खबर आसली देवान तर सांगला हें उतर घडोवन येता. 1:12 1:12.
ब्रदर कॉन्करेशन हेजेर हा No, मोबायलाचेर ना वाच सिस्टर बरें देवाचें उतर हें आयका बारीकसाणेन आयका बा भयणान कॉन्फिडन्स येयना तुमच्या भितर. हे पळोवन तूं मळबाक तोटाकून अजाप जाला जा थोतरून काम आकांतून जीव सोड उलयता तो सर्वेश कोण उलयता तो सर्वीस कोण. फुडें वा सिस्टर. म्हजे पोरचे 2 वाटांनी केली हांव जिव्या उदकाची जोर जावनूय ताणी म्हाका सोडून दिलो. खंयच्या वाचताय तूं. जरमाया 12 12 वाच 12. Jeremiah chapter 1 verse 12. Jeremiah 1 verse 12. सर्वेस्परान म्हळें तुवें सारकें देखलाय म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसा. कितें म्हटलें देवान. आतां हो देव सांगता जेरमाया. देव सांगता तुवें पळयलाय बरें आनी म्हाजें उतर हांव साकार करपाक हांव पळय म्हणजे आय एम वॉचिंग माय वर्क दॅट इट इज परफॉर्म. आपूण साकार करता तें आपूण पळयता. भाव भयणांनो जेन्ना तुवें देवाचें उतर घेतलें तुज्या तोंडान घातलें तुज्या काळजान घातलें आनी तोंडांतल्यान उचारलें काम तुजें तितकें. एकदां तुवें देवाचें उतर घेतलें तुज्या काळजान घातलें तोंडांतल्यान उचारलें तेन्ना देव म्हणटा आपूण घडून हाडटलो तुका आनी तितून कांय करपाची गरज ना. आनी तेंच आमी मारयेच्या जिवितान पळयतात भाव भयणांनो. देवान उतर उलयलें मारयेन वय म्हटलें आनी जावनी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हटलें तेन्नाच ती मिलाक घडोवन येयली तेन्नाच तिचेर पवित्र आत्मा येयलो आनी तेन्नाच ती गरबेस जाली. टायम लागोंक ना भाव भयणांनो. मिरिकल ज्या मिनटाक तिणें म्हटलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाणें त्याच सेकंदाक ती गरबेस जाली. त्याच सेकंदाक कित्याक त्याच टायमार तिचेर पवित्र आत्मा येयलो. आनी अशेंच घडटा भाव भयणांनो. तेका लागून हे देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराचेर आमकां कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. हे देवाचें उतर आमी सजमोंक जाय. हे देवाचें उतर आमी पयलो जागो दिवंक जाय जसो मारयेन दिला पळय तो. मारयेचें जिवीत आमी जिवंक जाय भाव भयणांनो. मारयेक फुडें कोत्ताय नाल्यार मारयेचें जिवीत फुडें कर भाव भयणांनो. मारयेन जो एग्जाम्पल आमकां दिला तो एग्जाम्पलान तूं जिये भाव भयणांनो. आनी तुजें जिवीत पळय कितकें चेंज जातलें पळय तें. कित्याक मारयेन म्हटलें तो सांगता तितकें करा. कित्याक तिका खबर आसा तो जावन आसा जिवें उतर. तिका खबर आसा तो उतर म्हणून. मारयेक खबर आहा आपणेचेर कुशिवान कोणें जुलम घेतला पळय तो. तिका लागून तेणें म्हटलें तो सांगता तितकें करात. पयली मिलाक काना गांवांत जाल्या जेन्ना जेजूचेर पवित्र आत्मा देवोंक नासलो आनी जेजून म्हटलो म्हाजो टायम जावंक ना मिलाप करपाचो. ही उतरां जेजून आपणाच्या आवयक सांगलो म्हाजो माय उस्तोरे म्हाका आनी तुका कित्याक पडला म्हाजो वेळ अजून जावंक ना. उस्तोरे म्हटल्यार भाव भयणांनो तुमकां दिसतलें देवान आपणाचे आवयक इन्सल्ट केलें म्हणून. पूण हे उस्तोरे उतर भाव भयणांनो जेजू आख्ख्या करारान नव्या करारान आमी पळयता तो आपणाच्या आवयक केन्नाच माय म्हणना. पूण कित्याक लागून म्हणना भाव भयणांनो हेजेर तुमकां खबर आहा कित्याक तो उस्तोरे तिका म्हणटा पळय ते. तुमकां खबर आहा कित्याक लागून तिका हे उस्तोरे हो नांव आपणाचो पूत तिका उस्तोरी म्हणटा. सारकें जायना न्हू. आतां तूं समज म्हाजी माय आनी हांव तुका इतक्या लोकां फुड्यान उस्तोरी म्हणटा तुका बरें दिसतलें.
बरें दिसतलें दिसचें ना न्हू कित्याक तूं म्हणटलें म्हजो चेडो म्हाका वस्तरी म्हणटा आनी सगळ्या फुड्यान इन्सल्टूय न्हू हय आनी सगळ्यात फुड्यान म्हणटा तो तुका वस्तरी तुका कित्याक पडला तिका कोण म्हणटा तुजी माय येयल्या सोदपाक तो म्हणटा कोण म्हाजी माय माझी माय हय. कोण म्हजो बापूय देवाचें उतर सांग ती म्हजी माय म्हणजे इन्सल्ट कहो न्हू पूण भाव भयणांनो कित्याक लागून जेजू तिका उस्तोरे म्हणटा हेजें तुमकां खबर आहा कोणाक कित्याक लागून तिका उस्तोरे म्हणटा पळय तो कित्याक लागून बायबलाचेर तशें बरयलेलें आहा तिका उस्तोरे म्हणटा पळय तो कोणाक तुमकां खबर आहा नाजाल्यार एक्सप्लेन करता खबर आहा नाल्यार एक्सप्लेन करिना जेनेसीस 3:15 वच जेनेसीस 3:15 खबर आहा नाल्यार एक्सप्लेन करिना कित्याक मागीर आमच्या टिचींग फाटीं पडटलें न्हू म्हणून अशें कांय ना एक्सप्लेन करपाक जेनेसीस 3:15 पण काय 15 तुझे आणि बायलेमध्ये आणि तुझे सोस्ती आणि तिचे सोस्ती मध्ये दुश्मन काय घालतलो ती कितें म्हणटा कितें 15th वास तुझे आणि बायलेमध्ये आणि तुझे सोस्ती आणि तिचे सोस्ती मध्ये दुश्मन काय घालतलो हांगर भाव भयणांनो देवाचें उतर म्हणटा आय विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू म्हणजे सैतानाक शिराप घालता तो आनी तुजे सोस्ते मोडे म्हणजे बायले कडल्यान जे भुरगे येता पळय तेजे सोस्ते मोडे आपूण हे घालतलो म्हणजे हांगर तो घालता शिराप सैतानाक आनी म्हणटा बायले कडल्यान बिटवीन यू एंड युअर ऑफस्प्रिंग एंड हर्ज ही विल स्ट्रायक युअर हेड एंड यू विल स्ट्रायक हिज हील ही पयली भासावणी देव सोरोंडाराची करता हांगर तो कितें म्हणटा तुज्या भितर म्हणजे सैतानाक म्हणटा तुज्या भितर आनी बायले भितर बायल आतां कोण मारी ही बायल ऑलरेडी मारी चूज केल्ली आहा ही मागीर आमकां नव्या घरान ती कोवन येतली हे बायले भितर आनी तेजे भितर जेजू येतलो जेजू भितर आनी सैताना भितर दुस्मान काय कोणा भितर जेजू भितर आनी सैताना भितर दुस्मान काय तो तुजें मस्तक फुडयतलो आनी सैतान कितें करतलो तेज्या पांयां पडटलो हें केन्ना बरोवन दवरलेलें आहा जेनेसीस 3:15 पूण हांगर मेन पॉयंट दाखयता तो कितें म्हटलां एनिमिटी बिटवीन यू एंड द Obviously. कितें म्हणटा वस्तरी म्हणटा न्हू वस्तरी तुझ्या आणि तुझ्या मध्ये आणि तुझे सोस्ती आणि तुझे सोस्ती मध्ये दुश्मन काय घालतलो वस्तरी हा म्हणटा कितें बायले बायले ओके बायल म्हणजे वस्तरी ओके आनी तो तिका म्हणटा आतां पळोवया कित्याक लागून थंयसर आतां वस्तरी हें नांव कित्याक हा फकत आदामाक नांव दिल्लें जेजून इन जेनेसीस 2 आदामाकूच नांव दिल्लें इवेक नांव दिवंक नासलें आजून म्हणटच वस्तरीत नांव आसलें इवेक अजून नांव दिवंक नासलें इवेक नांव दिवंक ना म्हणटकच देवान कोणाक शिराप देवान हें आतां कोणाक हें दिला अधिकार वस्तरी नांव आहा तुमचो अजून इवेक नांव पडोंक ना इवेक अजून नांव दिवंक ना इवेक नांव केन्ना दिता तें पळय इवेक नांव दिता 20 वर्स Genesis 3:20 Genesis 3:20 दादले आणि बायले जीव दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय केन्ना नांव पडलें तेजे उपरांत म्हणटच पयलीं
बायल हेजें कितें नांव आहलें, बायलेक नांव नासलें. नांव मागीर पडलें आनी तिका कितें म्हटलें, मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग. आतां ती कोण जाली, ही वेक सगळ्या रोशनाची आवय म्हटली. सारकें, मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग कळलें. ही वेक जेन्ना आदावान नांव दिलें, पयले फावट तेणें आतां म्हटलें ही वेक की हें तुजें नांव. तेच्या पयलीं बायलेक नांव पडोंक नासलें. तेच्या उपरांत ही शिराप घालून जाल्या उपरांत आदाव आपणाच्या बायलेक नांव दिता. मॅन नेम्ड हीज वायफ ईव बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग. पयलो आदाव कोण, वो पातकाचो सैम घेवन येयलो. देवाचें उतर म्हणटा निमणो आदाव जेजू. सारकें, निमणो आदाव जेजू. आतां जेन्ना जेजू येयलो, ईव आहली. आतां मारयेक कित्याक ओस्तोरी म्हणटा तो, कित्याक आंगोर ओस्तोरीत म्हटलेलें आहा. केन्ना आवय म्हणटलो तो, खुर्सार जेवणाक सांगतलो ही जावन आसा तुजी आवय. त्या दिसा तिका आवय म्हणटा, खुर्सायल्यार ते म्हणटा ही तुजी आवय. तेच्या पयलीं तो ओस्तोरी म्हणटा, कित्याक हे जेनेसीस 3:15 घडोवन कंप्लीट जावपाक जाय. तेका लागून एवरी टायम जेन्ना तो ओस्तोरे म्हणटा तेन्ना तो हो स्क्रिप्चर रिफर करता, हो स्क्रिप्चर कंप्लीट जावपाक जाय. जेन्ना अब्राम आहलो तेन्ना ताका एब्राहम केलो तेन्ना फादर ऑफ मेनी नेशन. साराय आहले, सारा केले मदर ऑफ मेनी नेशन. देवान नांव चेंज केलें. आनी अजुनूय आमी जाणा, आमी कितें म्हणटा, आमी अब्राहमाची भुरगीं, कित्याक वी कम फ्रॉम हिम, आमी अब्राहाची सोसा. तशें मारयेच्या टायमार तेका लागून उस्तोरी म्हणटा. नाजाल्यार मानामेत मोडटा. देव आपणाचो मानामेत मोडटलो न्हू, कित्याक मानामेत देवानूच दिल्लें. दुसरो मानामेत कितें, आमच्या आवय बापायक आमी रेस्पेद दिवपाचो. नाजाल्यार तो तर आपणाच्या आवय बापायक रेस्पेद दिवंक ना, नाल्यार मानामेत मोडलो. पूण तो मानामेत मोडिना. कित्याक हे देवाचें उतर पळय, जेनेसीस 3:15 ताणें बरोवन दवरलेलें. वस्तोरेक नांव दिवंक नासलें. तेका लागून तो वस्तोरे नाजाल्यार भाव भयणांनू जेजून ऑलरेडी पातक केल्लें, आनी पातक तर केल्लें नाल्यार तो आमकां निवारूंक शकचो नासलो, आमकां सोडूंक शकपाचो नासलो, कित्याक पातकाचो सैम तेजे भितर ना. तेका लागून कंप्लीट तो खुर्साशीन बसून तिका उस्तोरी म्हणटा. टील द क्रॉस, खुर्सा वयल्यान म्हणटा तो, ही जावन आसा तुजी आवय. आनी त्याच टायमार देवाचें उतर म्हणटा, त्याच टायमार जॉन तिका आपणाची आवय म्हणून मानून घेता. म्हणजे जॉन 6 आमी कोण आतां, आमी शीस न्हू. त्या टायमार ते 12 शीस आसले न्हू. आतां आमी देवाचे शीस न्हू. देव कितें म्हणटा आमच्या जॉन 8:31 13 नाल्यार 31 चो म्हणटा, हू इज माय द वन हू ओबेज माय वर्ड इज माय डिसायपल. जो कोण म्हाजें उतर समावता तो जावन आसा म्हाजो शीस. म्हणटत आमी तेजे तर उतर समावता, आमी शीस. म्हणटत तेका लागून आमी कितें म्हणटा, मारी आमची माय. मारीक तूं माय कित्याक म्हणटाय, कित्याक देवान सांगला तूं तर म्हाजें उतर समावता जाल्यार तूं म्हाजो शीस. म्हणटत जेन्ना जुजेक ताणें सांगलें ही जावन आसा तुजी माय, तेन्ना जुजेन त्याच टायमार तिका आपणाची माय म्हणून एक्सेप्ट केली. आनी तेका लागून ती आमची माय. कित्याक जो कोण जेजूचो शीस, त्या शिसाची ती माय. कित्याक जेजून म्हटल्यार ती तेजी माय. ती तेजी माय नाल्यार ती म्हाजी माय. हांव तर मानता जॉन शीस म्हणून, आनी हांव तर मानता
हांव शीस म्हणून जेजूचो जाल्यार ती म्हाजी माय, तशी ती म्हाजी माय जाता. जेजूची माय म्हाजी माय. कशी? बिकॉज आय एम हिज डिसायपल. हो संबंध. पूण आमी देवाच्या उतराचेर जबर नियाळली ना म्हणून मागीर आमी पळयता कशी हो घडोवन येता पळय ते. आनी ताका लागून भाव भयणानो, जशें मागीर देवाच्या उतराक आमी आपणायले, देव म्हणटा जेन्ना तूं आपणाचें उतर तुज्या तोंडार घालतले आनी उलयतले, आपूण पळयतलो, आपूण सांबाळटलो. हो कॉन्फिडन्स भाव भयणानो, हो कॉन्फिडन्स की जे देवान उतर बरोवन दवरला, हो करार भाव भयणानो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यान हो संवसार घडोवन हाडला आनी हे उतरा उदेशी हो संवसार चलता आनी हेका दुसरो पर्याय ना. द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ड. हो संवसार देवान उतरान रचला आनी हो संवसार उतराकूच रिस्पॉन्ड जाता. हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स 18:21. प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा, कोण तेका तेजे हे बरे भाशेन उजार करता तो तेजें फळ खाता. लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग, द वन हू लव्स इट. हे जिबेचो मोग करतलो तो तेजो फळ खातलो. म्हणजे पावर तुज्या तोंडान म्हणटा. हांगुरल्यान तुजें उतर खंयचे भायर सरता, तूं जिवीत नाजाल्यार मरण तूं आपयताय. देव ना, देवान तुका पदवी दिली, जिवीत मरण आपोवन हाडपाचें काम तुजें. पदवी आमच्या भितर घातलेली आहा भाव भयणानो. हांव म्हणना हे कंप्लीट देवाच्या उतरान बरयलेलें, हे म्हाजी उतरां न्हू. आनी तूं कंप्लीट प्रोवर्ब शिकशी नाजाल्यार फकत तुज्या तोंडाचेर म्हणटा. दुसरें स्क्रिप्चर पळोवया भाव भयणानो, Isaiah 55:11. Isaiah 55:11 म्हणटा, so shall my word that is be that goes out of my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the things for which I send it. Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. माझी कोंकणी मातशी कितें जाता, हांवें पयलींच्यान तें शिकोंक ना कोंकणीन वाचपाक, म्हणून मातसो फाटीं फुडें जाता वाचपाक. तरी कोत्ता ट्राय. नवेंचर जालें. मागीर म्हणजे वाडलो बोडाये बुजवण नासलोले. इकराई 55:11. Isaiah 55:11. 55. तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाडल्या बगर आनी हांव करूंक फॉर्मायला ते शांती पावले शिवाय
निर्फळ जावन म्हजेशीन परतून येना. हें देवाचें उतर म्हणटा, वो देव म्हणटा. सिस्टर तूं वाच. तशेंच तोंडांतले भायर स्वता तें उतर म्हजी कुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायिल्लें ते शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजे सोशीन परतून येना. कॉन्फिडन्स भाव भयणान, देव सांगता म्हाजें उतर तुज्या तोंडांतल्यान तर भायर सरलें आनी तुवें म्हाज्या उतरा प्रमाणे जें मागलाय तें घडल्या बगर तुका परत येवचें ना. तें काम म्हाजें. आपूण तुका गॅरंटी दिता म्हणटा. हें उतर जें हांव उलयलां आनी तुवें तें उतर घेतलाय, तुज्या तोंडार घातलाय, तुज्या काळजान घातलाय आनी तूं त्या उतराचेर विश्वास दवरताय. हें उतर तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान तुज्या तोंडांतल्यान उलयलाय, घडोवन हाडपाचें काम म्हाजें. हो करार भाव भयणानो, हो देवान आमच्या वांगडा करार केला आनी देव म्हणटा म्हाज्या कराराचेर तो तूं विश्वास दवरताय नाजाल्यार तुका जाय तें मेवतलें, जाय पळय तें मेवतलें. भाव भयणानो, हांवें म्हाज्या जिवितांत पळयलां म्हणून हांव हे देवाचें उतर परगट करता. हांव म्हाज्या जिवितांत देवाच्यो मिलाग्री पळयल्या म्हणून हांव परगट करता. कित्याक म्हाकाय जाय हांवें जें अनुभवलां तें तुमी अनुभवपाचें. आनी हें कशें मेवतलें? हें देवाच्या उतरान मेवतलें. म्हणून देवाच्या उतराचेर ही गॅरंटी आमी दिता की देवाचें उतर तर हांवें म्हाज्या तोंडार घेतलें आनी हांवें तर उलयलें नाजाल्यार घडोवन येता, इजी घडोवन येता. आनी देव आमचेशीन उलयत आसता भाव भयणानो, आमी आयकना कित्याक आमचो नियाळ. देव उलयत आसता, देव तुज्या भितर आहा, देव भायर ना. आदल्या करारांतली क्रिस्तांवां न्हू आमी. आदल्या कराराच्या क्रिस्तांवांचेर देव भायर आसतालो, नव्या करारांत देव तुज्या भितर जियेता. आदल्या करारांत भाव भयणानो पवित्र आत्मा येतालो वयतालो. नव्या करारांत पवित्र आत्मा येवन वचना. पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावता. 1 Corinthians 2:6-19 म्हणटा. 1 Corinthians 2:6-19 म्हणटा, डोंट यू नो दॅट युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणजे पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणजे म्हाजे कुडीन पवित्र आत्मा घातला. तो येवन वचपाचो विजिटर न्हू. तुज्या भितर एक भाग देवाचो तुज्या भितर आसा. एवढा सरा भाव भयणानो. आनी हे आमी देवाच्या उतराच्या कॉन्फिडन्साचेर आमी हे जिवीत जियोया. ही बायल तर हिंदू बायल तर आपणाच्या मेल्ल्या घोवाक जिती करूंक शकता भाव भयणानो, जेजूशीन मागोन, नाजाल्यार आमचेशीनय तें घडोवंक शकता. आमचेशीन करार आहा देवाचो. हो करार पयलो क्रिस्तांवांक आहलो आनी मागीर जेन्ना क्रिस्तांवांनी रिजेक्ट केलो तेन्ना तो ओन भावार्थ्यांक दिलो. खुर्सार कोणें धाडलो भाव भयणांनी? जेजूक खुर्सार ज्यूजान धाडलो. जेजूचो लोक आहलो, इस्रायल पोरचां आहली, ते पोरचेर जेजूक खुर्सार धाडला. ओन भावार्थ्यांनी खुर्सार जेजूक धाडूंक ना. पोरचेक लागून ज्या पोरचेक लागून येयल्लो त्या पोरचेन जेजूक खुर्सार धाडलो. ओन भावार्थ्यांनी ताका आपणायलो आनी ताका लागून ह्यो मिलाग्री ओन भावार्थ्यांची सुबेज जाता. मेल्लो ऑलमोस्ट 30 minutes ऑलरेडी तेणेन तयारी केल्ली ताका घालपाचो. आतां सगळीं तेंची फॅमिली मेंबर येयली मेला म्हणून. पूण जेन्ना तेन मागले आनी मागत रावली, अद्यावरान एक डॉक्टर येता आनी आपूण वयता आनी ट्राय करता. पूण चल्ल्यान भाव भयणानो देव उलयलो तेशें, तूं वच आनी तूं ट्राय कर. आनी तेन्ना तो मेल्लो जिवन जालो आनी आजून आहा तो. ती आयज आमगेर खंय पावली, देवान हाडली हें तुमकां म्हाका सांगपाक. आयजूच हांवूय तिच्या कॉन्टेक्टान नासलो, हांवूय तिशेन केन्ना उलोवंक ना. हांव देवाचें उतर दिवंक गेल्लो तेन्ना हांवें तिका दिल्लें देवाचें उतर. पूण आयज ह्या चेडवा उदेशी ती आमगेर पावली, देवानूच हाडली. कित्याक हे भावार्थाचें उतर हांव तुमकां सांगपाक, कित्याक हांव मागतालो राती देवा लागीं, देवा तूं म्हाका एक भावार्थाचें उतर दी
हांव हांगर वयतलो आनी तेंचो देवाचेर विश्वास वाडयतलो, कशे ह्यो मिलाग्री जाता पळयता. आनी खऱ्यानूच भाव भयणांनो, देवान आयकले मागणे आनी सकाळी फुडें ही बायल आमगेर पावली. हांव देवाक आर्गां दिता आनी देवाक महिमा दिता. आनी कोबार करच्या पयलीं भाव भयणांनो, तुमचे कितें क्वेश्चन आहा जाल्यार सांगा. मागीर पळोवया आमचे नेक्स्ट बायबल क्लास केन्ना जाता ती. हो सांगतलो, ब्रदर लॉरेन्स सांगतलो. कितें आहा तुमचे कोणाचे मागणे बिगडे? हा नाल्यार सांग करूया. नो हांव ओपन ती उलोवंक ना, हांव सिक्रेट कोडे उलोवपाक. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. येवपाक मागीर मागीर करूया, सेपरेट ती गेल्या उपरांत करूया, काय प्रॉब्लेम. कळ्ळें काय ना. सारकें उलोवपाक जायना. कोणा कोणा हां कितें जालां? उलोव उलोवंक सारकें. कोण आहा तुज्या वांगडा? तो एकलो ते? हाडला तेका हांव तुका कितें बरोवन दिता, तुका म्हणूंक जायना न्हू, नाजाल्यार कोणाकूय वॉयस रिकॉर्डिंग करूंक लाय आनी तूं तें आयकता आयकता ऑटोमॅटीक भावार्थाचें उतर भितर वचपाक जाय. हांव वांगडा करतलो तुज्या, तूं भितर. जाल्यार मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सगळीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. भावार्थाचें उतर जेजू हांव हांगर उलयलां, तुवें म्हाका मॅसेज दिल्ली ती हांवें हांगर येवन दिल्या. आनी हांव जाणा जेजू हो जाण आसा महिमेचो वेळ, कित्याक जेन्ना तुजें उतर परगट करता तूं तुजी महिमा दाखयताय. आनी ही पोरजां तुजें उतर आयकोंक येयल्ली तेंचेर हांव सुभाम बेसांव उलयतां. तुज्या भावार्थाचें उतर उलयतात ती वाडटात आनी चोडटात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सगळे सुभाम बेसांवांनी तुवें तांकां भरल्याय. आत्मीक वाट तेंची तुवें दिल्याय, पयशांची वाट तेंचेर उलयता आनी कुडीन तांकां पेकोडे उलयता. तुज्या गायांनी ती कंप्लिटली बरी जाल्या. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा ह्या घराब्या खातीर जे देवाचें उतर परगट करपाक तेणीन दार ओपन केल्लें, तेंचेर सुभाम बेसांव हांव उलयतां. आनी जेजू अशेंच तुजें उतर वाडत वचोंक आनी चडत वचोंक आनी तुजी बरी खबर तांकां मेळपाक जेजू तूं तांकां तूं घोटाय आनी तुज्या उतरान तांकां वाडय. आनी जेजू तुका हांव आर्ग आनी महिमा दिता, कित्याक तुवें आमकां विचलें तुजें उतर दिवपाक आनी तूं खंय आमकां धाडटाय थंयसर आमी वयतले. आनी हे परजेचेर तुजे भावार्थाचें उतर उलोवन वयता जेजू, कितें ती मागता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे सगळें तूं तांकां दिताय म्हणून, कित्याक तुजो करार जावन आसा, तूं तुजें उतर राखताय म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन.